सद्गुरु श्रीमद सैमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, काशी मठाधीश की, काशी मठ संस्थान की, वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा, श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा, व्यास रघुपति नरसिम्हा गोविंदा, गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज, सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज, सैमेंद्र तीर्थ गुरु महाराज, गुरु महाराज गुरु महाराज, गुरु महाराज गुरु महाराज, वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा, श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा, व्यास रघुपती नरसिम्हा गोविंदा गोविंद. प्रथम जावन आमगेल गांवची इष्टदेव वेंकटरमणाल स्मरण करून, तेशीची कुलदेवी महालसनारायणील स्मरण करून, मठाचे आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंहदेवाक वंदन करून, तेशीची यादवेंद्र तीर्थ स्वामीला तुल्यानं सुकृती इंद्र तीर्थ स्वामीला तई सर्व गुरुपरंपरेचे वृंदावनाक नमस्कार करून, हरिद्वारांतू मुख्य प्राणांतर्गत श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गेले महाचैतन्याक वंदन करून, आजी आमगेल मुखारी विराजमान जावन आशिल्ले काशी मठाधीश श्रीमद सैमेंद्र तीर्थ स्वामी गेले आशीर्वाद मागून आयचे सभा कार्यक्रम प्रारंभ करता आसची आता वैदिक प्रार्थना सर्व समाज बांधवांनी उठान राबूक म्हणून विनंती. हरि ओम. भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गे सस्तवांसस्तनोभिर्व्यासेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ओम. काशी मठाचे हे एक सुसंदर बारी आयचे कार्यक्रमाक स्वागत आणि प्रस्तावन करूं येताची वेंकटरमण देवस्थानाचे सेक्रेटरी जावन आसाची जी रत्नाकर कामत हांणी स्वागत आणि प्रस्तावन करूंक म्हूण हांव नेमून घेता. श्रीसंयमेन्द्र गुरुं स्मरामि, श्रीसंयमेन्द्र गुरुं नमामि, श्रीसंयमेन्द्र गुरुं भजामि, संयमेन्द्र गुरुं संसौमि. श्रीसंयमेन्द्र गुरुं स्मरामि, श्रीसंयमेन्द्र गुरुं नमामि, श्रीसंयमेन्द्र गुरुं भजामि, संयमेन्द्र गुरुं संसौमि. पाहि परिपाहि मां गुरुराया, पाहि परिपाहि मां गुरुराया, पाहि परिपाहि मां. दोषविवर्जित व्यासचरणातु, दोषविवर्जित व्यासचरणातु, ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया, ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया. पाहि परिपाहि मां गुरुराया, पाहि परिपाहि मां. कोण पारु हे भवसागरु, करता कोण पारु हे भवसागरु, करता कोण पारु हे
भवसागर गुरु तो उदारू करुणा सागर गुरु तो उदारू करुणा सागर गुरु तो उदारू करुणा सर्वप्रथम जाऊन आमगेले काशीमठ संस्थानाचे व्यास रघुपती नरसिंह देवालय चरणाक साष्टांग नमस्कार करून आमगेले इष्टदेव वेंकटरमणाक वंदन करून तशींच कुलदेव जावन आशिल्ले मालसा नारायणी देवीले चरणाक वंदन करून समस्त यादवेंद्र तीर्थ स्वाम्याले दखून आमगेले सुकृतीन तीर्थ स्वाम्याल ताई सर्व वृंदावनस्थ स्वाम्यांगेले चरणाक साष्टांग वंदन करून आमगेले परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य चरणाक वंदन करतरी आज विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले स्वामी संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले चरणाक वंदन करतरी आज स्वाम्याले अर्पण घेवन दोन उत्तर उलयता. आज वर्षं प्रति जावतसले मालसा नारायणी देवीले वर्धंतोत्सव ते वर्धंतोत्सवाक आणि रथोत्सवाक भिन्नापत्र आम्ही कसं भिन्नापत्र दिवका म्हणून स्वमोटू स्वाम्यालो जाल्यार आमगेले कर्तव्य म्हळेले हाजेर एक भिन्नापत्र दिवचे वाडिका ते प्रकार स्वाम्याक भिन्नापत्र दिले. स्वाम्यान स्वमठा येवचे कसलेय तांतू भिन्नापत्राचे प्रश्न ना जाल्यार एक दिला. स्वामी 19 तारीखेक कोची दाखून 20 तारीखेक हांगा येवन पावली. 18 दाखून 22 काली वर्धंती मालसा नारायणीले इतले वैभवाचे असले आमगेले जल्मांतू आमके मेळ्ळे ओडक भाग्य कसं म्हळ्यार एकच स्वामी येयलेची वर्धंती घेता स्वामी जाल्यार ताचे फुडेची एक 2 म्हयने फुडें स्वाम्यान तांगेले व्हड कोडूगे आमगेले समाजाक आनी सगळेच आमगेले मंगळूर शहराक ताणें व्हडलें कोडूग आमकां दिला. ते जल्माक आम्ही विसरत असल नाही. तसं श्रीरामचंद्राले अंगाची कोंचाडी मठाचे वेंकटरमण देवस्थानातू तांतूय मुख्य जावन व्यास रघुपती म्हळ्यार रघुपती संस्थाना देव फुडें सुधींद्र स्वाम्यांनी 67 भितरी वेंकटरमणा प्रतिश्ठीत करचे ते संदर्भार आयिल्ले वेळार स्वाम्यांनी व्यास रघुपतीक नरसिंहदेवाक तेच कुडा भितरी दवरलो. थंय दवरून पूजा पुरस्कार जालेले. तेच जाग्यार 83 मालसा नारायणी देवीले ते विग्रह स्वाम्यालेची आज्ञे प्रकार तेच कुडांतू 2.5 वर्ष दवरून स्वाम्यान थंय दवरा म्हळें. 2.5 वर्स थंय दवरली. तदनंतर मळशेक प्रतिश्ठा जाली. आज तेच कुडां भितर 67 प्रतिश्ठे वेळार बशिल्लो तसले रामचंद्र आज स्वाम्याले दिव्य कार्यक्रमाचेर डिसेंबर 21 पयर ते कुडांतू स्वाम्यान प्रतिश्ठा केलो. कितली व्हड एक भाग्य म्हळ्यार सगळेच जगत आज अयोध्यादी कडच्यान पळयतर आसाची. रामचंद्राल भव्य एक मंदिर
रामाल प्रतिष्ठा जानेवारी 22 जेवते असं 1 महिनो 1 दीस पुढे स्ವಂತ आमगेले काशी मठाचे स्वमठ आणतो रामचंद्राक स्वाम्यान प्रतिष्ठ केलं 1 महिनो 1 दिवस पुढे तेकडच्यानं सगळेच जगत ते आणतो आता पहिले दाखवून सुरू झाला रामचंद्राला प्रतिष्ठे 1 महिने पुढे दाखवून रामचंद्राला गुणगान कोरका रामचंद्राला हवन कोरका रामचंद्राला विषयान तूची जगत्य मुंदर सुका म्हणाले का त्या नमुने रे का वेव येतर असं स्वाम्याने हांगा आमकां व्हड एक अवकाश दिलो रामचंद्राक हांगा प्रतिश्ठ केलो असल एक भाग्य आमकां स्वाम्यान व्यंकटरमणा प्रतिश्ठ करतरी ते वेळाचेर कुग्राम जावन आशिल्ले 39 87 म्हाळशेक प्रतिश्ठ केली स्वाम्यांनी तदनंतर स्वामी येतरी वतरी स्वामीले व्यासरघुपती देव हांगा येवन बसतर आशिल्लो ते खंयचे नमुन्यार हो गांव वाडला खंयचे नमुन्यार एक हांगा एक वैभव आयला हे गांवांत तो प्रति एक जनच सामान्य जन तांगेल मठाक प्रति एकलो व्यवस्थित रुपारी तांणी वाडली आनी भक्ती भाव हें तें पुरा संस्कार हें पुरा जना लेगी वाडोवन आयलें हाका कारणाची आमगेले स्वामी तशें आज रामचंद्राकच स्वाम्यान प्रतिश्ठ केलो आमगेले एक आज मस्त जन सांगता जायचे दिसू स्वर्गा बागील ओपन करचें दत्ता आमगेले कोंचाडी पेटेचे सगळे मंगळुराचे आज एक स्वर्गा बागील ओपन जाले म्हण की हांगा आमगेले भविश्याचे बागील स्वाम्यान आमकां एक उदार करून दिलें खाली तितल्यारीची आमकां जबाबदारी मात्र मस्त चडली म्हळ्यार स्वाम्यान इतले प्रोग्राम चमकल्यांची म्हूण सांगू न्हू आमी तितले राबचे न्हय आमी कशी चोलका खंयचे नमुन्यार आमी जनाक आतिथ्य दिवका खंयचे नमुन्यार आमी भक्ती दवरून घेवका आमगेले संस्कार कशे वाडोवका हें जबाबदारी आमगेले वैरी आसा स्वाम्यान येताना आमी कशी स्वाम्याक स्वागत करका खंयचे नमुन्यार आमी स्वाम्यान सांगिल्लें तशें चोलका हें कोणाय सांगचें न्हय आमची आमगेल्या जिवनांत ते अळवड आसून येव तसले एक संदर्भ तशें आमकां आज स्वाम्यान इतलो व्हड एक कोडूगे हे गांवांत दिलेलें आसा ते आमी जन्मजन्मांतर आमी ते विसरचे ना तशें आनी मुखा वयले आमी आमगेले कर्तव्य आमी कशें चोलका म्हूण सांगून आमकां एक मार्गदर्शन स्वाम्यान दिवका तशें स्वाम्याक हांगा स्वमठाक आयल्याची सगळेच मंगळूर संस्थानाचे सगळे मंगळुराचे पेंचेचे सर्व भजकाल तर्फेन आमगे सगळे समाजाचे तर्फेन दोन्ही उभय देवळाचे स्वाम्यान नियुक्त केलेले तसले कमिटी आसा आमी संपूर्ण स्वंत आमगेले मनस्फूरक आमी काया वाचा मनसा स्वाम्याक शरणू आमी हृदयांतराळा दाखून स्वाम्याक भक्तीपूर्वक आमी स्वागत करतात आनी स्वाम्यान आमकां कशी मार्गदर्शन कोरका आमी कशें चोलका म्हळ्यार की आमकां एक सांग आशिर्वचन कोरका म्हूण स्वाम्या लागीं चरणाचेर मागून घे मुगेले 2 उतरां पळय श्री गुरुभ्यो नमः श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः नमन नमन गुरुं सदा काशीमठादिबंबुधं सुधींद्रतीर्थवंदनं संयमींद्रसंयुतं परमात्मालो तशेंच स्वाम्यालो दिव्य चरण कमलाक वंदन करून अहो भाग्यम होडेक भाग्यवत्तर जावन आशिल्लो तसलो काल परमात्मान अनुग्रह केला
आता रत्नाकर कामतीन सांगलें खंयची व्यासर्गोपती नरसिंहदेवा घेवन येवं स्वाम्यांनी ಕೊಂಚಾಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ भितर इलेची तदनंतरंगा स्वाम्यांनी लक्ष्मी व्यंकटेशाक प्रतिष्ठापन करून हांगा ಕೊಂಚಾಡಿंतू एक देवालय निर्माण केलें तशींच तदनंतर हांगा प्रांत्यांतू मस्त भजक वृंद तांगेल जिवनांतू एक लौकिक प्रपंचांतू आमी मस्त चांगपण आमकां पळोवच्या मेळ्ळें हें सत्य कारण कसं म्हळ्यार सुकृतीन ती स्वाम्यांनी मस्त मोग केलेले एक सान गांवां भितर ही एक पॅन्ट तसल ते पेंटेंतू सुकृतीन स्वाम्यान दवरलेली एक प्रीती एक तरी जावन ते कालार आमगेले ताजमहल श्रीनिवास शेणें जायत आनी वास्तव कामतीन अशें पुराय वचून स्वाम्याला मागयलें ताजे खातीर जावन हो ಕೊಂಚಾಡಿ काशीमठ जालो आमगेल स्वाम्यान ते करच्याक कारण कसं म्हळ्यार ताका प्रथम आई दोगय जन स्वाम्याक अत्यंत प्रितीचे वर्देन स्वाम्याले अनारोग्याचे निमित्त हांगा जपून आयकालें खंयची की घरां भितर तांकां शुश्रूषा चलचे कालाचेर गुरुपुरा दाखून आईल कामतील घर थंय दाखून ताणें सोण स्वाम्याल सेवेक येवन राबिलें तें कुटुंब जनकामती थंयचें पुनः स्वाम्याल कार्यक्रम जालो सुकृतीन स्वाम्या लागीं सेवा जाली तदनंतर परत गुरुपुरा वतना गुरुपुरांत तो हांगेल जागो येना हांकां गरय ना अनाथ स्थिती निर्माण जाल्या त्या वेळार आमी वर्ग आचार्य कुटुंबियांनी भूंय दिवन नरसिंहकामती तांकां जनकामती तांकां अशें पुराय दिवन तुमी हांगा जीवन करून राबचें म्हूण सांगून दिलें तसली ही सगळीची आचार्या तांची भूंय भट्रा गुड्डे आनी भट्रा कोडी म्हणून थंय दाखोवन थंय तारी येवची पुराय भूंय तांणी चंद करून आमगेले प्रिती तशीं जी आमकां वक्कल आनी धनी म्हणून तसलें ना आत्मीयता तितली आशिल्ली तांणी गुरूल सेवा करचें कुटुंब आमगेलें स्वाम्याक समजावन आशिल्लें प्रितीन कुटुंब आशिल्लें तशें त्या काळा दाखोवनूच हांगा लक्ष्मी व्यंकटेश प्रतिश्ठापन जाल्या तदनंतर स्वाम्यालो हांगा चातुर्मास जाल्याची स्वाम्याक हें ಕೊಂಚಾಡಿ पॅन्ट म्हळ्यार अत्यंत प्रितीची आतां सांगलें स्वमटू मटू स्वाम्यालो वैयक्तीक खंडीत जाल्यार येवची भजकां आनी आमगेल खातीर जावन स्वाम्यान आमकां देवळां केलें आमगेली उपासनेक जातना त्या देवान आमकां विशेष अनुग्रह कोरका म्हणून कितें जावन आमकां एक देवालय निर्माण करून दिलेलें स्वाम्याल मार्गदर्शन मारताची म्हणटना ताजी घनता ताजे गौरव ना ताजी कसलें म्हणलें बदल हांगा चलोवन हाडलां तशींच ताका लायक एक खंयची कालार कोरका म्हळ्यार एक मलगडेलें एक मार्गदर्शन ताका पुरक जावन स्वाम्यालो आशिर्वाद इत्यादीक मेळ्ळलो हांगा आमकां दृश्टांत पळोवचें मेळटा आजी व्हड रामाक प्रतिश्ठापन केलें तेवूय मस्त शतमाना मागशी दाखोवन गुलवाडी कुटुंबाच्यान आराधन करून येयलें आमी सांगतात हृदय भाग म्हण खंडीत त्या रामचंद्रा सन्निधींतू मस्त जनान मस्त नमुने विद्याभ्यास केला एक कलाक पूरक जालें तसलें आज आमी ओंकारनाथ गुलवाडे पळोवच्या पुरोची मास्टर इत्यादी पळयताची आर्टिस्ट पळयताची कलावंत जावनाचे लोक पळयता विशेष जावन नाटक इत्यादी केलेले कोण खंयचे आर्टिस्ट आसताची हे व्हडोड्ड आर्टिस्ट म्हणटाचे ह्या पुरा रामचंद्राल्याक तो घेवन ताणें किर्तन केल्या तशी सगळ्यांची राम मंदिरां भितर हांव सांदकून पळयता नित्य तांगेली ती भजन म्हणची की ना थंय नाना नमुन्याचेर
खंयचे की सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणटाचे हे अष्टावधान कितें तें पुराय जावचें जाल्यार कोणाकय गोंदळून नातिलें, खंयचेय कॉन्ट्रवर्सी नातिलें, देव स्वामी तान्नी इतल्यार मात्र आशिल्लें तसलें चित्रापूर सारस्वत समाजाच्यांनी त्या रामाक तितली मोग केला. तेन्ना मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रोचे विंगड पुराय देवळांक गलाट आमी पळयला. जाल्यार राम मंदिरांत खंयचेय गलाट नाशिल्लो. राम मंदिरांत तितलें शांत जावन आशिल्लें. मस्त चिरडुवां वखद इत्यादीक दिवचे. तशें तो रामचंद्र हांगा आजी स्वाम्याल मना भितर देवान प्रेरण दिली. कोंचाणी भितर केन्नाय निरंतर भजन चलता. तशींच कोंचाणी भितर ते स्थानाचेर आमी प्रतिश्ठापन कोरका म्हणून एक उद्देशान करतना हे मार्गशीर मासो आमकां अत्यंत पावन जालोलो. स्वाम्यांनी मस्त एक मासाना मार्गशीर्षोहम मार्गशीर मासो हांव म्हणून सांगून सांगिल्लें तसलें कृष्णान. तसलें एक दिव्य पर्वकालाचेर ते देखून पळया मदंतेश्वरालें खंयचे की महोत्सव चलचो, नावें मुल्केंतू प्रतिश्ठापन चलची, दैसर काशी मठां भितर चलचे तसलो रथोत्सव चलचो. उपेंद्र तीर्थ स्वाम्यालें पुण्यतिथीचे आराधनाचे पर्वकाल काशी जाल्यार त्या कालाचेर विशेष उत्सव इत्यादीक चलचो. आमगेले महागणपती महामाया सन्निधीचेर रथोत्सवाचे पर्वकाल. अशी मार्गशीर मासांत हें मात्र न्हय, आयचे दिवस मुक्कोटी देवता त्या परमात्माले खंयचे की विशेष रुपान करतना ताका दिव्य सन्निधीचेर ताणें पावचें. आमगेले देवाजी पुष्करणी स्नान करता, ताजेन करतना देवाले विशेष अनुग्रहाक आमी पावका असल भावनेन करतना येवं तसलो व्हड दिवसाची मुकुटी एकादशी. 33 कोटी देवत येता काय नामस्मरण करचें. पायच्या सकाळीची उदयाचेर स्वामी पुष्करणी तीराचेर येवन तागेलें विशेष जावन त्या मान्य कृष्णाल काणी भितर येतना गोदा म्हळ्यार तसली ती विशेष जावन देवाला आराधन करून तिणें परमात्माक एक रुपान करतना विशेष अनुग्रहाक पात्र जालेली. तशें करून तिणें मुद्गव्रत इत्यादी केलें म्हणून पुराणां भितर सांगून येता. तसले बृंदावना भितर विशेष जावन गोदाल आराधन जावची मार्गशीर मासांत. ते देखून आमकां मुदगान्न प्रधान म्हणून सांगलां, खिचडी मास म्हणून सांगताचे. तसलें प्रातः काळां माध्वांक जाल्यार धनुर्मासांत धनपूजन हें सांगिल्लें तसलें एक पर्व काल. हे कालाचेर हांगा रामदेवाक सगळी तागेल्या पंचायतन मुख्य प्राण सहित ती एक प्रतिश्ठापनेचें एक व्हड सौभाग्य आमकां मंगळूर पेंटेक देवान खंयची की प्रेरण दिले प्रकार स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केला. ते मान्य आजी एक विशेष संतोष व्यक्त करतलो. एक मुगेलें वैयक्तीक जिवनांत देवान साध्य केलेलें स्वाम्याले अनुग्रहान घडलेलें. कसलेंय हाजे प्रयत्न जाला वय म्हणून जाल्यार स्वाम्यान भितर राबून तें चलोवन दिलेलें. कसलें म्हळ्यार मुगेल चेडवाले विद्याभ्यासाचें एक घट्ट म्हणटाचे थंय व्हरून देवान पावयलेलें. पूर्ण म्हणून हांव सांगना, आनीक मस्त शिक्षण आवश्यक आसा. आमगेलें जिवना पर्यंत शिक्षण खंडीत आसा. तसलें पूर्ण जाले नंतर व्हड स्वाम्याल वृंदावन, तशेंच सुकृतीन स्वाम्याल वृंदावन, कोच्चीचें वेंकटपती दर्शन करून व्यास रघुपती नरसिंहदेवा मेळचें दर्शन करचें आनी स्वाम्याल अनुग्रहाक पात्र जावं म्हणून खातीर जावन हांव मलमेडूक भायर सोडून चमकला. आजी श्रीमन्याय सुद्धा म्हळ्यार तसले ग्रंथाचें
खंयची अध्ययन केलां मागीर म्हणून जाल्यार ताका प्रेरणा प्रेरक हें पूर्ण शक्ती ती परमात्माले रुपान मेळ्ळा म्हणून जाल्यार स्वाम्यालो अनुग्रहान जालेलें. विशेशान तुका कसं जालें म्हणून सांगल्यार स्वाम्यान केन्नाय सांगचें आशिल्लें आमगेल्यान तूं श्रीमन्याय सुधा इत्यादिकां तूं सुधा पंडिताची आवश्यकता आसा तें शिकूं नकोय. आचार्य तांचे घरण्य तुमगेलें नारायणाचार्य आशिल्लो, राघवेंद्राचार्य आशिल्लो, मुखार कोण खंयचेय एक मात आमकां दिसना. आवश्यकता नावें केवल पौरोहित्याने जीवन केलें जालें त्या स्थानाची खंयची एक मांडाय आसा ताजेर बसतना ताजे गौरव घनता इत्यादीक संपादन करची आवश्यकता आसना. म्हाका मना केन्नाय आशिल्लें इच्छा कारणांतर जावन मिगेल 7.5 शनी की प्रारब्ध कर्म की तांतूं म्हाका मस्त मुखार वचचें साध्य जायनी. हटय आसच्या पुरो आलस्यपणय आसच्या पुरो हांव रिटर्न टू द पॅविलियन म्हूण आपास्तें देखून म्हाका येवन मिगेल वर्लन कोरका जाल्यार परिस्थिती निर्माण जाली. तदनंतर दिन पै लागीं आरजी भटा लागीं पुरे स्वाम्यान उलयतना ताका एक नरशिंवाक एक तें कंप्लीट करून यो म्हण रे वस म्हण रे ताका तुमी सांगल्यार आयकत तो तुमगेलो ओट आसता तो तें एक कंप्लीट करून नजवाय ताका एक भूषण न्हू तें जाल्यार मना भितर स्वाम्यान सांगलां वय जाल्यार मन चंचल जालें मेजान करूं जायनी. आजगे तें दुख्ख म्हाका आसता जाल्यार तें चेडवांकरानपणी जावचें तशें जावका म्हूण सांगतना स्वामी मंगळुरा भितर शुश्रूशार्थ वैद्यकीय पूर्ण परीक्षा इत्यादी जाता थंय आसतना कारणांतर नित्य स्वयंसेवकान स्वाम्याल सेवा करचें. त्या स्वयंसेवकान सेवा करतना आमगेले चेडू राघवेंद्रानय तेचे सेवे भितर भाग घेवचो. ताकाय स्वाम्यानी असल विशय मस्त आचार्य कसं करता तूं कसलें कोरका असल एक ताका तयार केलो म्हणून सांगूं येता. तागेले चौलाक स्वांबावल्याची मुंजेक स्वांबावल्याची स्वाम्यान आतां पयर आशिर्वादय दिला जाल्यार तितलो बगी व्हडली कोर जबाबदारी आसा रे म्हणून तशी सगळेची संस्कारां भितर स्वाम्यालो देवालो अनुग्रह आसा म्हणून खंडीत. तस जाल्लें ते चेडवाक 12th तागेलें जालें कुडलें टॉपर येयलो पुराय चांग मार्क्स मेळ्ळेची. ताका खंयचेय मार्क कुडशिल्ले 100 वयर वता तशी कुडसूची परिस्थिती येयनी तांतू भितर तितलें पुराय भितर जालोलो. ते चेडवाक ताका प्रेरण जाली हांव अध्ययनाक वता शास्त्राध्ययन म्हाका कोरका. तदनंतर तागेलें शास्त्राध्ययन प्रारंभ जालें. प्रारंभ जातना आमगेले स्वाम्यान ताका वेदव्यासाल प्रसाद आनी वृंदावनाचे प्रसाद अक्षत दिवन सांगलें हें तुगेलें आसो छंद करून सीक मन दिवन सीक देव अनुग्रह करता. आनी ताका स्वस्ती वाचन म्हळ्यार हेची सुरेखाची सुधीन स्वाम्यांनी शांती मंत्र इत्यादीक सांगून मुखार पेटयलो. तदनंतर
कारकळाक वचून हांव स्वाम्याक वचून मेळ्ळो. अशें आमगेले चेडूं शिक्षणा खातीर वता. उत्तरादी मठांत तागेलें एडमिशन जावचें. जयतीर्थ विद्यापीठां भितर तागेलें अध्ययन. तेन्ना स्वाम्यान कशें केलें म्हळ्यार प्रसाद दिलो. ताजे नंतर ताका एक गिफ्ट म्हूण सांगून एक पेनय दिलें. शिक्षणाक जावका जालें रे हें आमकां आमगेल्या स्वाम्यान मुखांतर आमकां अनुग्रह जालेलें. तशें तुवें विद्यावंत जावका. तें दिवन कारकळा भितर ताका आशिर्वाद केलो. शिक्षण जाता आसतना ताका शिकोवत तसलो पंडीत तिरुमलांत कार्यक्रम जातना थंय स्वाम्या मेळ्ळो. तेन्ना स्वाम्यांनी सांगलो राघवेंद्र तुमगेल्या एक शिकता सांगा चांग रुपान विद्याभ्यास आसा म्हणून. तेन्ना स्वाम्यान सांगलें तशी विद्याभ्यास न्हय आमकां ते चेडवाक हेज प्रमाणे तूं शिकोवका. थंय ताका सांगचें तसलें निग्रहस्थानांची पाठ जावका. समग्र जावन आशिल्ली खंयची की विद्याभ्यास तुमी दितना तातूंत ताणें समर्थता ताका येवका. तांणी तांगेल्या मनांत सांगून श्रीमन्याय सुद्दां महांत्र म्हूण न्हय ताका समर्थ जावन आशिल्लें पंडीत तुमी ताका हें करता जालें करका. आतां तुमी मातशी सरून नज म्हूण सांगून तिरुपतींत सत्यध्यानाचार्य खट्टी म्हूण सांगून ताका स्वाम्यान आदेश दिलो. तशीं जी उत्तरादी मठां देखून कोणय आयल्या रे पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठां देखून कोणय स्वाम्या मेळ्यो आयल्या रे स्वाम्यान सुरयन मुझ कशें आसता कसं शिकता तो खंयच्या रुपान तागेलो विद्याभ्यास चलता. ताणें पंडीत येता बेंगलोरा येताना मेळतना तांगेले एक निमगून घेवन अशी आमगेल्या चेडवाक तशी जी तागेलें पूर्ण जातना मागीर उत्तरादी मठा स्वाम्याल्या वचून तागेलो पाठ प्रारंभ जावका. हांव स्वाम्याक सोमेश्वरा वचून मेळ्ळो. स्वामी तागेलें आनी श्रीमन्याय सुद्दाची पाठ काडूंक प्रारंभ करताची. ते 14 वर्सांची विद्याभ्यासाची खंयची आसा तातूंचें कडेची पार्टाले येवन पावला. ते स्वाम्यान पाठ काडचो. तशें करून म्हाका इच्छा आसा आमगेल स्वाम्याल व्यासपीठेर तांगेलेची सर्वज्ञ पिठार देखून ते चरडाले श्रीकार तुमी बरोवन दिवका. जायत म्हळ्यार स्वामी सोमेश्वर थंय स्वाम्यांनी ताका ताज्यो श्रीकाराच्यो श्रीमन्याय सुद्धा ग्रंथाचें प्रथम करका जालेलो पाठ थंय देखून तो प्रारंभ कर सुरय दिल्लें. तशींच मंगळुरांत ताजी परिसमाप्ती स्वस्ती वाचन सांगून कडी करच्यो. तसो करून एक मना संतोश आमगेल्या चरणाक समग्र विद्याभ्यास आमगेले सत्यात्मतीर्थ स्वाम्यांनी ते सर्वज्ञ पिठा दाखून खंयची अनुग्रह केला. तेच प्रकार तांणी स्वस्ती वाचन इत्यादी सांगून दिलां. तशींच म्हाका म्हगेल्या मना भितर आमगेल्या संस्थानां दाखूनच हे चरणाक सुरे अक्षर आरंभ जावन तदनंतर तातूंत श्रीमन्याय सुदाचें एक हें जालां म्हणून ही म्हगेल्या मनांतली इच्छा हांव स्वाम्याल्या दवरलेली. तेन्ना स्वाम्यान तक्षण जायत म्हणून मान्य केलां. तशी स्वाम्याला अनुग्रह स्वाम्यान जाल्यार तें पुनः वृंदावना प्रसादुकी स्वाम्याला मागून हे खंडीत पूर्ण जात्रे खंयचेय रितीर तुका तोंदर जायना. खंयचेय इतर समाजाची विद्वांसा ओट्ट सुद्ते तसो करून मस्त तोंदर येवच्या पुरो सहन घे म्हणून सांग आनी मस्त रुपान करतना छांग संयमान करतना ताणें तें कोरका म्हणून सांगलें. आज घडून आयलें. तशें हें पूर्ण जालें कोडलें हांव अंबलमेड वताना
नारायण नरशिंवा त्या चरडाक आमकां कसं की ताका एक प्रिती दिवका अनुग्रह कोरका म्हणस आतां येईल कधी मागीर प्रसाद दिताचे जाल्यार आमी सांगून पेटयताचे कोणच्याय भितर मागील वेळाचेर ताका एक विशेष रुपान करतना आमकां अनुग्रह कोरका म्हण इच्छा आसा आमगेली अपेक्षा आसता तशें करून तूं ताका घेवन येवका आमी तुगेल्या सांगची तेन्ना सांगेल ताका आनी मुखार हें मात्र न्ही ताका एक वैवाहीक जिवनांत गृहस्थ करून सोडची जबाबदारी तुका आसा अशें घडलां कुलदेवारी तशेंच स्वाम्याल वृंदावनांत व्यासरूपदी नृसिंहदेवाक इत्यादीक मेळून आज दिव्य सन्निधीचेर पावला असने मुकोटी एकादशीचो एक पर्व कालो कृष्णाने मार्गशीर मासांत विभूतीचो एक पर्व कालो भजन इत्यादीक जावन कीर्तन जावचें तसलें ते पर्व कालांत हांगा राम प्रतिश्ठापन पंचायतन देवाली प्रतिश्ठापन जाल्याचें पर्व कालांत आमगेले स्वाम्याले दिव्य सन्निधी भितर आज येताना स्वल्प वेळ गेलो ट्रॅफिकांत सिरकलो स्वाम्याला क्षम मागल्या स्वाम्यानी अनुग्रह केला तशें तूं उरलो कारे म्हूण सांगलें कसंगी होडी काणी इत्यादीक सांगल्या कसलेय चुकी क्षम कोरका स्वाम्यानी अनुग्रहान करतना मुगेलें मुखावेल जीवन आमगेलें घरण्या गौरवाक कसलेय उणेपण नातील प्रकार देवान अनुग्रह कोरून स्वाम्याल मना आशिल्ली इच्छा पूर्ण म्हूण सांगना एक ज्योती लावन एक पणती दवरल्या हाजेरीची जेवच्यानज आमगेल समाजांत हे पणतीन हे उजवाडान आनीक मस्त दिवाळी परब अशी तंतय तंतय ही ज्योती जुळत तस जावो लावची तस जावो आनी मस्त निलंजन इत्यादीक भायर हो उजवाडो केन्नाय वयम सारस्वत आमी पुराय सरस्वतीले चेडू सारस्वत समाजाचे एक व्हड एक गूण आमगेलें तसल ती सरस्वती पयरे उत्तरादी मठां स्वाम्यानी सांगलां सरस्वती नलियली एक संतोष कसलो म्हूण सांगल्यार सर्व विद्वांसांनी उठान राबून क्लॅप्स मारून तांगेले एक संतोष व्यक्त करून दिलेलो केवल राघवेंद्राचार्या न्हय सारस्वत समाजांत तेमी आमगेल समाजांत इतर वैदिकांनी इतर विद्वांसांनी उठान राबून एक दिवका जालें तसलें एक गौरव पात्र जाला वय म्हणून जाल्यार महाभारतांत एक उल्लेख येता सगळ्यांची जगत्याग पुनः सारस्वत महामुनीन 10,000 शिष्यांक तयार करून दिले म्हूण तशें सर्व लोकांनी उठान राबून एक प्रिती आदर ताणें व्यक्त केला हें सगळेची आमगेलें समाजाक मेळ्ळेलें एक व्हड गौरव म्हणून हांव लेखतां ते मान्य इदुभाग्य म्हूण परमात्माल अनुग्रहान आमगेले स्वाम्याल अनुग्रहान मलगड्याल अनुग्रहान खंयची सगळ्यांची समाजाच्यान एक प्रिती दवरून वर्गद आचार्य रू म्हूण सगळे आमगेले जाती वर्गांत आम्हे सुजें 3 घरण्य त्या काळाक स्वाम्यांनी अनुग्रह केलेले एक कोच्चीचे आचार्याचे एक मंगळूर आचार्याल घरण्याक तशेंच आनी काशी आचार्याल घरण्याक आमकां संबोधन जावन येतनाची जाती वर्गाचे आचार्य म्हळ्यार तसल्यान
असल गरण्यातही विशेष जावन आमगेले मलगड्यान संपादन केलेले गौरव स्थानाचेरी आमी पुराय बैसून चलोन वेलें मात्र तसल जाणारी एक जाग्यार समग्र जावन असेल तसल ते योग्यता ते प्रज्ञावंत जावन प्राज्ञ जावन बैश्य तसन एक स्थान देवान अनुग्रह केला मकार सुनू चंदायरी ते वची तशी स्वाम्याल निरंतर अनुग्रह जाव का मलगड स्वाम्यान दवर आमगेल्या आचार्य मठाचेर मस्त प्रिती आमकां स्वाम्यान दिल्या तशी जी स्वाम्यानी आतां जाल्यार आमकां मस्त प्रिती दिल्या हांव स्वाम्याला चिमकलो स्वाम्या सांगलें परां तागेलें सुदामंगल जाता परीक्षा जाता तदनंतर ते सम्राट इत्यादी चलचेस ते एक ब्राह्मणाने एक तसे गुणाम ताका एक ओरेकाणीक म्हळ्यावरीची पेटो कामण स्वामी मना लेखला स्वाम्यान म्हाका अनुग्रह कोरका हांव कशी वचूं का मार्गदर्शन तक्षण स्वाम्यान सांगलें तूं करत न्हय रे तें आम्यासच सगळेचे ब्राह्मण लोकांक कसं कोरका आमगेल स्वाम्यान सांगून विद्याभ्यास मुखार शिला आमगेल कसं की कर्तव्य आसा ब्राह्मण भोजन खंडीत आमी तें करताचे ताणें सांगताना सांगलां ಇದೆಲ್ಲ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂರೈ तुमगेल्या ಹತ್ರ सांगता नरसिंहाचार्यान केलेलं न्हय स्वाम्याल आदेश स्वाम्याल अनुग्रह स्वाम्याल वैरी काशी मठा वैरी विशेष जावन व्यास रघुपती अनुग्रहाक पात्र जालें खंयचे कुटुंब आसा ताणें पुरो जनान वट जावन हें आमगेर एक व्हड कार्यक्रम हो हातूंत भितर हांव हात लावका म्हूण समसंग जाल्यार तातूंत एक पयसो जाल्यार हांव घालल न्हय स्वाम्याल अनुग्रहान तें जालेलें 1,00,000 जनांक देवालो प्रसाद वांटूत तसली एक व्यवस्था ती स्वाम्याल अनुग्रहान जाल्या सांगच्याक म्हाका फार संतोशी जाता आनंदी जाता राघवेंद्राक जन्मा येतना प्रप्रथम तागेलें नामकरण संस्कार जातना स्वाम्यान ताका सांगिल्लें नाम आनंद म्हणून घाल रे आनंद तीर्थ आत्मक मनायत कसं आनंद रे जालें 3 चिली आमक चेक चाल जाला आनंद म्हणून घाल रे कांची स्वाम्यालें आनी मिगेल एक संबंध आशिल्लो तांकां अशें जालें म्हणून सांगून ताणें सांगलें वेदांतस्य जन्म बभूत म्हणून ताका वेदांत म्हूण नांव दवरी आमगेल मलगड्याने नरसिंहाचार्या पूत राघवेंद्राचार्या पूत नरसिंहाचार्य हें फॅमिली बॅकग्रावंड जावका म्हूण सांगून तेन्ना आस्कॉलो म्हणून राघवेंद्र म्हूण नांव घाल अशीं आमगेल स्वाम्यान सांगल्या वरी आनंद तीर्थ करत तांगेले विशेष अनुग्रह तशेंच वेदांत अध्ययन केलें रामचंद्रालें नांव तें राघवेंद्र म्हणून तसलें ते चरणान सार्थक्य जिवना भितर विद्याभ्यासाचें रुपान हाड राबयलां देवान स्वाम्यांनी अनुग्रह स्वाम्याल प्रिती विशेष जावन सगळीची समाजाचाली वैदिकाली प्रिती आमगेले घरण्याचार्य केन्नाय असो त्या मान्य मस्त विद्यावंत समाज जावचे खातीर जावन हातूं गृहस्थ नामे वैदिक म्हूण लेखुनकाची ज्ञानाच्यो कोणय जाल्यार शिक्षण पावच्याक कोणाकय जाल्यार साध्यता आसा कश्ट पावचे सहज जाल्यार साधन करुया आमगेलें जिवन चांगरुपान करुया म्हूण सांगताच चेड उलयला देवान स्वाम्यांक क्षम करूं का म्हूण सांगताच मिगेल 2 उतरांक रापयत कृष्ण अर्पणमस्तु.
पंडित नरसिंहाचार्य आणि श्रीमती गायत्री आचार्य हांगेल सुपुत्र पंडित एम राघवेंद्राचार्य सुधामंगळ न्यायसुधा ग्रंथ वेदव्यास देवान बरयलेल्या ब्रह्मसूत्र हज ग्रंथा प्रकार मध्वाचार्यानं अज्जे 4 कमेंट्री कोरून अनुवाख्यान केलेलं आसा तेंची न्यायसुधा 1. यादुपत्य ग्रंथ परीक्षेंतू 25 जणांनी समग्र परीक्षे बरयलेली तांतू 10 जणांनी 90% एबव मार्क काणू विशारदा म्हणलेले एक बिरुद मेळ्ळेलें आसा. जाल्यार आमगेले पंडित एम राघवेंद्राचार्य हांकां सुदीन तीर्थ स्वामील अनुग्रहांनी तशीची संयमी तीर्थ स्वामील आशिर्वादांनी 98% अंक मेळ्ळून न्यायसुधा विशारदा म्हणलेले एक बिरुद प्रदान जाल्लेलो आसा. अंतू 4 कमेंट्री येता तशीची 12 वॉल्यूम येता 6000 पेजस येताची. पैरी उत्तरादी मठ श्री सत्यात्म तीर्थ स्वाम्याने जयतीर्थ विद्यापीठ बेंगळूर हांगा ते बिरुद प्रदान केलेलं आसा. हें संपूर्ण व्यासंग करता जाल्यार तांणी 5 तुल्यान 6 वर्स घेतिल्लें आसा. हाका सगळ्यांक कारण कसं म्हळ्यार आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमी तीर्थ स्वाम्याले आशिर्वाद म्हणून सांगूक इच्छा करुणासागरु पाहि परि पाहि मा गुरुराया पाहि परि पाहि मा. तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परि पाहि मा. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री परमगुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. विराजमान जावन आशिल्ले कुलगुरू आमगेल स्वाम्याले नमस्कार करताच तशीची स्वरूपोद्धारक जावन आशिल्ले सगळ्या स्वाम्याक नमस्कार करता. मस्त वेळ काणाशी अनुभवात 2 उत्तर तशीची स्वाम्याले प्रार्थना करता. चांगले कसकी सेव केल्ले हें केल्ले स्वाम्यान अनुग्रह केले. हांव 12-13 वर्सां चेडो आशिल्लो. स्वाम्याल सेवा मिगेल हातान कसं घोडचें म्हळ्यार तुमी आलोचना करा. 12-13 वर्सां चेडोन कसलें करूं जायना जाल्यार स्वाम्याल कारुण्य आशिल्लें. स्वाम्याल एक वात्सल्य आशिल्लें ताजेनाची कसकी एक उद्धार जाला. 1-2 उत्तर आज उलयता वय जाल्यार त्या स्वाम्याल वात्सल्याचे प्रारंभ जावका म्हणटना आज सांगले स्वाम्यानाची ताका श्रीकार इत्यादी घाल्ले म्हण. खाली प्रारंभ कोण दिलेलो मात न्ही. वतना म्हाका अशीची स्वाम्यान कुडा आसतना एक संदर्भ सांगता. स्वाम्यान अशीची निमगेल वेदांतू मस्तपंत आयतन 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 म्हळ्यार शब्द येता. आयतन म्हळ्यार शब्द अर्थ कळतवे म्हळ्यार सान चेडू कसले कळना ना स्वामी म्हणून. आयतन म्हळ्यार शब्द पळया तशीची आमचे गेल्यान तूं आयदन म्हणटाच म्हळ्यार पात्र जावचे म्हूण. हें स्वाम्यान सांगिल्लें अशी सांगली की तांणी दिव्य चैतन्य तांकां ताजे एक स्फुरण आशिल्लेची. हांव त्यांनी हें जाल्लें विद्याभ्यास प्रारंभ जाता. विद्याभ्यास प्रारंभ जातना मिगेले खंयची PU जावन हांव सर्वरल देखून सांज देखून थंय शिकचा जाय न्ही तशें जावन तांणी कशें केलें म्हूण सांगल्यार काव्यपाठ आनी हाचे होटूची तर्कपाठ सुरू केलो. तर्कपाठ सुरू करतना प्रारंभार येयलेची थंय तर्कसंग्रहांत येताना मस्त हें येता. तेतून शरिरा लक्षण येताना आत्मनः भोगायतनम शरीरम म्हळ्यार शरीर म्हळ्यार कसलें म्हणून एक डिफायन करतना तेताना शब्द येयलो आत्मनः भोगायतनम शरीरम.
ताजी कमेंट्री ताजी व्याख्यानांतू आयतन म्हळ्यार शब्द अर्थ सांगतना यदवच्छेदेन आत्मनी भोगो जायते तत्तस्य आयतनम. त्या चरडाक कसं कोळका अवच्छेदक म्हळ्यार कसं कोळका अवच्छिन्न म्हळ्यार कसं कोळका कसले एक विषयू कळनातील तसल संदर्भ तसल एक सुरवे पाठ तेदाना स्वाम्यान सांगिल ते एक उडगास दवरताना खंयची पात्रां आसतना आमकां भोग म्हळ्यार सुख दुख जाता त्या पात्राक शरीर म्हूण तशें जाल्यार स्वाम्याल एक एक उत्तर म्हाका ते मिगेल शिकवणेन तूं कशी हें जाला अन्वय जाला म्हणून मिगेल साक्षी कळटा. तशी एक संदर्भ न्ही नाना संदर्भ आसा. तसले स्वाम्याले एक अनुग्रह मनाक काण घेतनाची रोमांचन येता. तसले स्वाम्याक अनुनित्य नमस्कार करचे. तशीच आमगेल स्वाम्यान जाल्यार तशीच खंयचेय एक कालार कसलेय एक हें करतना शिक्षाक तांणी प्रेरण दिलेली कशी म्हूण आतां आनंद मस्त सांगलें. म्हाका स्वाम्यान सुरवेक हांव विद्याभ्यास प्रारंभ करता म्हणटना दिल्लो माधवेन स्वाम्याल अभय असतो. त्या माधवेन स्वाम्याल अभय असतान मिगेले खंयची एकल्यान राबतना कितली कश्ट जाला कितली दुख्ख जाला कितले एक ताजे एक संदर्भ म्हाका कितले पळोवचा मेळ्ळा तेदान म्हाका आधार जाल्लो तेणें म्हाका अभय दिल्लो म्हूण सांगल्यार त्या माधवेन स्वाम्याल अभय असतो म्हळ्यार मिगेल साक्षी गोचर जावन आशिल्लो विशय. तशीच स्वाम्याकय तशीच स्वाम्यानी एक पंत उल्लेख केलेलो. स्वाम्याल मंगला दिसू प्रारंभारी स्वाम्याक मेळ्ळलो माधवेन स्वाम्याल प्रसाद अंत्यार मेळ्ळलो भुवनेन स्वाम्याल प्रसाद. तशीच म्हाकाय जाल्यार स्वाम्यान खंयची आमगेल स्वाम्यान कडेरी आमगेल स्वाम्याल दर्शन आमगेल स्वाम्याल सेवा करचे अवकाश मेळ्ळलोची माधवेन स्वाम्याल सन्निधानार. तेन्ना म्हाका प्रारंभ ग्रंथ जतास मात्र तेन्ना उभय स्वाम्यानेची ते आशिल्लेची त्या एक सुक्षण त्या निमेल जिवनमानान तूं मेळना जाल्यार तसले क्षण त्या क्षणाक अनुनित्य स्मरण करता. त्या मान्य आमगेल स्वाम्यान मागीर मुखार सून जाल्यार प्रति एक हंतार तांणी मस्त एक उलयतना जाल्यार हे चरडा कसले एक मना परिमाण येवच्यानच जे म्हळ्यार एक दृश्टिकोणार तांणी तितली एक नाजूकेतेरी तशीच मिगेल वेर एक अनुग्रह दवरून खंयचे एक सॉफ्ट कॉर्नर म्हणटाच तसले एक सॉफ्ट कॉर्नर दवरून तांणी मिगेल वेर अनुग्रह केलेले कशी म्हणून हेजे जे पळयतना म्हाका दिसता. तसले स्वाम्याल विशयार म्हाका आशिल्ले तसले एक भक्ती आशिल्ले तसले एक भावना आनी नित्य वर्धन जावका म्हूण स्वाम्याले प्रार्थना. स्वाम्याले खंयची एक सन्निधानारी स्वाम्यांनी तेदना सांगिल्लें कोडस्वाम्यान जाल्यार अशी बसतना हागेल काणी सांगिल्ली सुब्राय एमेंबाळ सुब्राय पयल काणी सांगिल्ली. तो एक शिकून येयलो म्हणले भुवनेन स्वाम्यान सांगलें एक दिवू असल्यार पावना तो दिवू वाडूं का म्हूण. तशीच स्वाम्यान जाल्यार कडेरी मिगेले अंत्यशांती पाठ काडतना तो उत्तर सांगलें हाजेर तूं हांव एक प्रज्वालीत जावन आशिल्लो तसलो दिवो म्हणल्यार एक म्हाका अभिमान ना जाल्यार खंय एक वडूच फुडें क्षणाद ऊर्ध्वम अदार्थिकाः तशी एक क्षण सोडल्यार एक तार्कीक न्ही म्हूण जाता मासाद ऊर्ध्वम अवैयाकरणाः म्हूण. तशी ते एक नैरंतर्य नातिलें खंयचीय एक शास्त्र हानी जायनाशी तें शास्त्र ओरका अभिवृद्धी जावका ताजी भितरीची कोणेय एक मिगेल हांतू म्हूण न्ही शास्त्रांतू आमगेल समाजान आसूं का म्हळ्यार एक इच्छा ही स्वाम्याली. तशीच म्हाका इच्छा आसा तशें जावन होंगा खंयची एक रितीरी शिकला म्हूण एक हें हाजी पशी तुमगेल हांतू कोणाकय जाल्यार एक उत्साह आसल्यार तांणी शिकचीत आसले एक प्रोत्साह तुम करा. ताजेनाची त्या सरस्वतील आराधना त्या परमात्माल वेदव्यासाल आराधना हांव अत्यंत सान उलोवच्याक असले श्री संस्थाना एದುರು उलोवच्याक मेले मस्त उत्तर आसना जाल्यार स्वाम्याल अनुग्रहान दोन उत्तर निमगे उलयला हाजेर कसले चेडून आसल्यार स्वाम्यांक क्षम करून स्वाम्याले अडदावरेरी अनंत साष्टांग नमस्कार करून रबयत. कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वेदव्यासं वंदे जगद्गुरुं. देवाले आणि परमपूज्य स्वाम्याले अनुग्रह सर्वदा
आमगेल सगळ्यालो बरी असो अस हांव चिके कोंकणी ಒಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ अभ्यास नातील निमित्ती हांव ಸ್ವಲ್ಪ अहम किंचित कष्टम अनुभवामी तेव्हा असल सभ्यान तू मलगड्याले आणि पंडिताले स्वाम्याले एदुर उलोचक चिक्के संकोच जाता हां अद्य गीता जयंती गीता जयंती आम्ही सगळे आम्हाला सगळ्या घरकडे भगवद्गीता पुस्तक आसा प्रतिदिस अभ्यास करतले आसती गीता जयंती दिवस पूर्ण भगवद्गीता आम्ही पठन कोरना आसच्या पुरवती म्हूण लागता सगळे भगवद्गीता आसा आमकां संस्कृत गोतना जाल्यार आम गीता ताजें महत्व गोत्ता आसा गीता वाचिता ती जाल्यार धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हे दोन शब्द अर्थ जाता हे समवेता युयुत्सवा हाजे अर्थ कसाने मामका ಸ್ವಲ್ಪ अर्थ जाला म्हणका आसा जाल्यार पुर्ती जाय न्ही आमगेले म्हण मामका आमगेलो पांडवा अर्थ जाता किम कुर्वता कसाने गोतना संजय अर्थ जाता आसा अशी आमी गीता भगवद्गीता वाचिल्ल्या रे ताजे यदि तंतुले स्पिरिट अर्थ जाला रे योगक्षेमं वहाम्यहम LICचे ध्येय वाक्य पळयतांती भगवद्गीते वाक्य निमित्त मात्रं भव श्रद्धा विषय रे अशींची हांव संघा प्रचारक म्हगेलें नांव दिनेश कामत संघान तूं आमकां कार्यकर्ता जावका समाजाचे संघटन करचे खातीर सगळे कडेन कार्यकर्ता जावका मठाकय कार्यकर्ता जावका मंदिराकय जावका सगळे समाजान सगळे कडेन कार्यकर्ता जावका कार्यकर्ता कसल जावका भगवद्गीतेन तो शींची हांव शिकिलें शाखेन तो मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संगः अटॅचमेंट ना तसल जावका ಕೆಲವು ಜನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ आसता कसाने काम करता जाल्यार ताजे निमित्त म्हाका एक नाम येतकी आतां हांगा देवस्थानांत वॉलंटियर काम करता ती हांव पयलीं ममाय देवस्थानाक गेलो ना देवस्थानांत ते पल्लक्की व्हांवतना एकलो शांत चल्लो बहुशा 6 वर्साच्या 5-6 वर्साच्या आसा पुरो तो दिवटी ते पल्लक्की एदूर धरून राबला शांत चल्लो आज हांव डोंगरकेरी देवस्थानाक चमकलो सकाळी थंय एकलो शांत चल्लो 4री क्लासाचो तागेले निमेल तुगेलें नांव कशें जयदेव म्हणालो कितल्या क्लास 4री क्लास तूं कसन करता म्हण कसन काम सांगता की ते सकड काम करता पळय म्हळ्यार कार्यकर्ता कशें आसता मुक्त संघः न अहंवादी धृती धैर्य उत्साह समन्वितः धैर्य असल्यार उत्साह आसना धैर्य ಕೆಲವು जन असतात ताकद आसा धैर्य आसा जाल्यार काम करचें उत्साह ना ಕೆಲವು जनाक काम करचें उमेदी उत्साह आसा जाल्यार धैर्य ना हें दोन्ही आसता खंय हांव कार्यकर्तो म्हूण सांगता आसा हांगा आशिल्ले हांवसून सगळे तोंड पळयता आसा हांव सगळ्या मनान तो म्हगेल पूतूय अशीं जावका तशें आसल्यारीच घर
मुखार सुनोच छे. धृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धि काम जावचा पुरो न जावचा पुरो सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकार जय मेळ्ळ्यारी खुशीची जय मेळ्ळी नेतल्यारी म्हाका एक लायक एक अनुभव मेळ्ळो म्हणून घेवन उपास मुखार सुनोतालो. कर्ता सात्विक उच्यते. हांव लेखचें भगवद्गीतेचें सार होची म्हणून हांव लेखता. अनेक श्लोक म्हाका उडगा आसा येता आसा हांव ते एक बरोवन घेवन आयलां. ते एक श्लोक सांगता. यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मबंधनः. कसन काम करूंक गेल्ल्या रे ते कर्मबंधन म्हणल्यार आमकां बांदून घालता काय म्हळ्यार आमी काम करता ती ताजे निमित्ती म्हाका म्हगेलें नांव येवका म्हाका स्टेजार आपोवका सकाळीं येदोर हांव एक चिकेच विंगड म्हूण दिसका खंयचें काम केल्यार सान काम केल्यार तितल्यांचें एक रेकग्निशन जावका म्हणून आसता. खंयचें काम करतना हे भाव आयलो म्हळ्यार तो बंदीत जावन गेलो म्हणून कर्मबंधनान शिरकलो म्हणूच. आतां देवस्थाना काम आसा हांतू म्हगेलें नांव येवका येना. आतां अयोध्या राम मंदिराचें आयलां. अयोध्या राम मंदिराक कस नमुनेचे जन काम करता आसत जाल्यार सगळे राम मंदिरांत कोणालें नांव आसना. कोटी गटले जनांनी सवाय रुपये दिल्या त्या वेळार. लक्ष गटले गांवांत देखून एक एक इट्टीक चमकला थंय ती इट्टीक घाल्या थंय. जना दित्तो आसत कोणाकय ताजे निमित्त प्रतिफलापेक्षा कसं न्ही ना म्हळ्यार यज्ञ कार्य आमी कर्मबंधनांत सिलकुच्या नज्जा आमी तेंच काम एक यज्ञा खातीर केल्लें यज्ञाक आहुती दिता आसत. तशी एक व्हड एक धार्मीक यज्ञ समाज यज्ञ. हांव संस्कृत भारती कार्यकर्ता सगळे देशांतू विदेशाकय वता आसता. संस्कृतं सर्वेषां संस्कृतं सर्वत्र भवतु इति लक्ष्यम्. संस्कृतं सर्वेषां केवलं ब्राह्मणानां न. व्यासस्य माता ब्राह्मणा वा व्यासः जगद्गुरुः. व्यासस्य माता मत्स्यकाराणां गृहे पालिता. वसिष्ठः अगस्त्यः अहम् अगस्त्यस्य ग्रामतः कळसा अगस्त्यः कुंभोद्भवः टेस्ट ट्यूब बेबी तेगे ल्हान कोण आम कोणें ना टेस्ट ट्यूब बेबी जाल्यार अगस्त्यो महर्षी काळिदासु कुरुबರ मग संस्कृत सर्वेषां केन्नाय एक वर्गाची नाही वर्गविशिष्ट भाषा नास्ति. संस्कृतं सर्वेषां संस्कृतं सर्वत्र. आजी शास्त्र अध्ययन केल्लेल्याक सन्मान केला. आमगेल समाजांतू शास्त्र अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः. अग्रतः अग्रे 4 वेद तज मक्षि सशरं धनुः शास्त्र शस्त्र. इदं ब्राह्मं इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि. हे दोन्ही असल्यार समाज असता. आमगेल देशांतू शस्त्र शास्त्र हे दोन्ही आशिल निमित्ती आमी जगज्जननी भारत जगद्गुरु भारत इंडिया मदर वजाल विल्डुरांटालना वाक्य सांगता साम सगळे जगत्यांतू जगद्गुरु भारत. 5125 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ. केवल कपोल कल्पना नहीं,
महाभारत युद्ध हुआ, श्री कृष्ण उस समय थे और उन्होंने जो गीता कही उपदेश के रूप में, वो गीता आज गीत खंच जाल्यार गीत म्हूण संगीत पद्य जाल्यार गीता म्हणल्यार खंचकी पद्य ना, गीत म्हणल्यार भगवद्गीतेचें, म्हणल्यार 5125 साल बाद भी गीता कृष्ण एक दीस जन्म जाला, एक दीस गेलो, कृष्ण मेला जाल्यार आमकां हे कृष्ण मेलो, कृष्ण आसा कशें आसा, तेगेले वाणीन आसता कृष्ण. भगवद्गीते ಮೂಲಕ सगळे देशांत सगळे जगत्यांत आसा कृष्ण. शास्त्र तशी आमगेले शास्त्र आज आम्ही सुधामंगला विषयी ऐकलें ती शास्त्र तंतु षड्दर्शनानि. अहम संस्कृतं न पठितवान, हांव संस्कृत शिकिल मनुष्य न्ही, हांव संघा प्रचारक. तूं संस्कृताचें काम पळय म्हूण म्हाका पेटयलें मागीर हंतु हंग येवन हांव श्रुत्वा संस्कृत संभाषणं करोमि. न तु पठित्वा, पठनमपि नास्ति, रटनं रामः रटनमपि नास्ति, संस्कृत श्रवणं भाषणं. तथा अहं संस्कृतं वदन् अस्मि. षड् दर्शनानि सदर्शनस्के षड्दर्शनांतो न्याय म्हळ्यार तर्कशास्त्र, वैशेषिक म्हळ्यार आयचे सायन्सा भाशेर सांगता म्हण जाल्यार न्युक्लियर सायन्स, परमाणु अणु परमाणु हें शास्त्र वैशेषिक. ताजे ಒಟ್ಟು दोनी मुखावेल दोनी पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा. ताजे मागीर दोनी सांख्य आनी योग हे सदर्शन म्हणटात. शास्त्राचे बहुमुख्य भाग हे. शास्त्र शब्द संस्कृतांत प्रति एक शब्द अशींची हे मेज, हे खुर्ची, हे मैक, हे बागिल तशी शब्द नात. संस्कृतांत ताजे गुण पळोवन घे न्हू, एक धातू ताजे होट एक प्रत्यय ताजे होट उपसर्ग हे मेळोवन एक शब्द तयार जाता. शास्त्र म्हणल्यार शब्द कशी तयार जाला म्हणून निमगेलो हांव एकल्या लागीं शास्त्रज्ञा लागीं. तो म्हणालो शास्ती इति शास्त्रम. शास्ती अस्ति शास्ती इति शास्त्रम म्हळ्यार हे विशय अशी अस्ति असं म्हणून आमी सांगता न्ही. अशी अस म्हणजे शास्त्र म्हळ्यार हे अशी अस इदमित्थम अशें अस म्हणून खचित जावन ताजे विशयार एम्बिग्युइटी संशय तशेंच अशेंच म्हणना. शास्त्र म्हणून बरोच कशें म्हळ्यार कितले चर्चे जावन आसता पुरो लास्टाक ते सिद्धांत अशी अस म्हणून ते शास्त्र काय. आमगेल्यान तूं हें अशें आस म्हणलें मागीर त्या विशयार चर्चा ना, खंडीत चर्चा आसा. ताका पूर्व पक्ष आनी उत्तर पक्ष चर्चा करयात जाल्यार हांव सांगता सुचे अशें आसा अद्वैत अशें आसा म्हणून सांगला ताणें. तशी चर्चा, तशींचे द्वैत अशें आसा म्हणना. अशी द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शक्ती विशिष्टाद्वैत अशी विंगडाले ताका भाष्य आसा, व्याख्या आसा. ताण शास्त्र अशें आसा म्हणून ताणें सांगलां. आमगेल्या म्हालगड्यांनी आचार्यांनी सांगलां. ताजे अध्ययन करून न्हू, अध्ययन करून हें अशें आसा जाल्यार उपास तें पळोवन कशें न्हय अशें आस न्हय ताजें अध्ययन हांव करता म्हणून. आतां बरोवचें पळोवचें सगळें आत्ता येना.
5000 वर्सां काही फुडें महाभारता काही फुडें बरोच कसने नाशिल्लें. श्रीरामो निरक्षरू. रामायणांत तो सीतेला अन्वेषण वतना ताणें कागद बरोवन पेटयली. ताणें पत्रारी राम बरोवचे ते रामायणांत ना. ते मग्गी वयले रामायणा नंतर बरयलें जनान बरयलां तितलेंचें. वाल्मिकी रामायणांत राम म्हणून बरयलें ना. म्हळ्यार त्या वळ दुखून ताज्या काही फूड दुखून वेद वेद म्हळ्यार कशें अपौरुशेय. वेद म्हळ्यार कशें अलिखित. जाल्यार वेद कशें आसा? आयकून 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 श्रुती म्हणटात ताका. तशी तें श्रुती आयकून आयकून तें बायपाट कंठस्थ कोरून घेवन तंतू जटापाठ काही विंगडपाठ काही सकड करून लास्टाक घनपाठी पळोवन सांगतलें न्ही. आतां शास्त्रांत तें सुद्धा तें अध्ययन करता म्हळ्यार कितलें 6,000 पेजस. 6,000 पेजस खंयचे पळोवत आसना खंयचे जाल्यार निमगू येता ताका उत्तर दिवका. तशी शास्त्राचें अध्ययन करून घेवन आमगेलो देश आजी आयचे स्थितीर आसा म्हळ्यार कसलो कितलो आक्रमण जायनी हाजे वयरी झलतिकीने आमी हिंदुस्थान जावन आसा ते आमी भारतीय जावन आसा ते सनातन आसा ते आमी. अशी आसच्याक आमगेले शास्त्रकारण शस्त्रा निमित्ती फिजिकली आमी आमगेले गडी रक्षण करून घेवता. आजी आमी वी आर इन सेफ हँड्स. शस्त्र आसा आमगे लागीं. आमी सुरक्षीत. जाल्यार भारत जावन घेवन आमी वचका जाल्यार मुखारसून भा प्रभा विभा ज्ञान म्हणचे कितें प्रकाशू म्हणचे कितें प्रकाश भा याम रतम इति भारतम. that which is immersed in knowledge, in wisdom is Bharat. आम्ही भारतीय म्हळ्यार तुका कसलें नॉलेज आसा भारताचें? आमगेले जन सगळे जगत्यांत वतात. हांव कितले देशाचे आमकां थंय गेल्यार जनांनी तुका सॉफ्टवेअर हार्डवेअर ते सगळें आसा. जाल्यार तांणी निमुचे तूं भारताचो वेद कसने म्हणून घेतात. रामायण कसने, महाभारत कसने, शास्त्र कसने, वैशेषिक कसने म्हळ्यार आम हांगा दुखून गेल्लेले हे सगळे रँक स्टुडंट्स IIT दुखून ट्रेन्ड जाल्यार तें कसने हें कसने. तुगेलें नांव कसने, नांवा अर्थ कसने. नांव संस्कृत आसा ते नांवाचे अर्थ कसने. अर्थ गोतना ते निमित्तीची जीवनाचें लक्ष्य इंजिनियर जाल्लो ना हांव CEO जावका. CEO जालो तूं लक्ष्य कशें जीवनाचें ना. दुड्ड केल्लो तुवें तूं अंबानी जाल्लो तुका लक्ष्य कशें लक्ष्यरहितम जीवनम. आमकां सगळ्यांक म्हालगड्यांनी नामकरणा मूलक जीवन लक्ष्य दिलां. तूं कसं हांव कसं जावका म्हळ्यार हांव दिनेश जावका. म्हाका दिनेश शब्दाचे अर्थ गोतना जाल्यार हांव कसो दिनेश जाता. कोण की प्रभाकर जावका, कोण की प्रशांत जावका, कोण की प्रार्थना जावका, पूजा जावका. जाल्यार शब्दा अर्थ पूजा वर्शिप न्हय, प्रार्थना प्रेयर न्हय, विंगड अर्थ आसा. ते कसलो अर्थ त्या खातीर आमकां संस्कृत जावका. आम्ही सगळ्यांनी संस्कृत शिक्का. आम्ही सगळ्यांनी गीता शिक्का. गीता अत्यंत सरळ शास्त्र गीतांत आसा. निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन म्हणून सांगला. निमित्त मात्र जाओ. निमित्त कृष्णाला हातांत चक्र आसा. चक्र आलोचन करना, कृष्ण आलोचन करता. ते चक्र पेटयलें मारी म्हणून. चक्र आलोचन करून बसता की ना ना हांव आतां मारका की नाका की ना. निमित्त मात्रम भव. तूं वचका आतां. अर्जुन क्षत्रियो युद्ध करना म्हणटा आसा. तो म्हणालो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप.
हृदय दौर्बल्य सोडणं तो युद्धा वस म्हणतस तशी आम्ही भगवद्गीते शिक्का भगवद्गीतेंत अर्थ दिला ज्याला त्या अर्थाने आमकां समाधान मेळना आम्ही संस्कृत शिकून भगवद्गीते अर्थ करून घेवका स्वाम्यान म्हाका सांगलां ते कितें सांगता आसा सगळ्यांनी संस्कृत शिका संस्कृत शिकच्याक हांव संस्कृत भारतीचे प्रचार करतना जाल्यार सरळ उपाय सांगता आसा ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತ म्हणून आसा ಕನ್ನಡ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು आम्ही इतर भाषेंत केलां घरा बसून तुम्ही ऑनलायन samskritabharati.in संस्कृत SAM नाही संस्कृत भारती.in वच्चाती सगळे आम्ही सगळ्यांनी संस्कृत शिका हांवें शिकता आसा ते निमित्त तुम्ही शिक्षा ती म्हणून सांगचे अधिकार म्हाका आसा आम्ही सगळे संस्कृत शिक्या आमगेलें ज्ञान सुरवेक सामान्य ज्ञान क्रमेण शास्त्र ज्ञान ಕೆಲವು ಜನ इन डेप्थ शास्त्र तंतु शास्त्र आम्ही अर्थ करून घेतलो म्हळ्यार मुखारी शास्त्र बरोच काम आमकां आसा आतां आमी फुडल्यान बरयलें शास्त्र डू यू नो देर आर 45 lakh manuscripts 45 lakh out of which only 25,000 have been published तितलो आसा ते अध्ययन करका ते रक्षण करका मुखार सोन शास्त्र रचन करका तें काम करचे दिक्क्यारंतू आमगेलो राघवेंद्र तो हांव लेखता गत 40-50 वर्सांतू असले भोवशा हांव काल स्वाम्या लेक्चर करता आशिल्लो पयलीं असले 4-5 जन जावन आसच्या पुरवती अशी 40-50 वर्सांतू आमगेलो एकलो तसो एकलो तयार जाल्ला म्हणून गेलो मुक्त संगो न अहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः तसल कार्यकर्ता जावन गेन ताण मुखार सून वच्चाक आमगेल सगळ्यालो मालगड्याला आशीर्वाद जावका स्वाम्याला अनुग्रह जावका देवाली कृपा आसा अशी तो मुखार सून वच्चो आनी शास्त्र शिकच्याक शास्त्र अनेकलो शिक्को म्हणून औस बापसून आलोचन करून नजा आम्मेल घर कಡೆ आमगेल चेडवाल पैकी हंग ಕೆಲವು ಜನ पळयतना आमगेल नातवाल पैकी कनिष्ठ एकलो पूण शास्त्रा खातीरच दिवच्या साध्यस्व हांव ब्रह्मचारी त्या खातीर तुमगेल चेडवां पैकी एकल्याक असल समाजा कामा खातीर दिवच्या साध्यस्व एक जण चेडवान तो एकलो अशी जावो म्हणून मागताची शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र रक्षा प्रवर्तते शस्त्रेण राष्ट्रस्य रक्षणं शास्त्र रक्षा आमगेल सगळी जबाबदारी हांव लेखचें आमी यज्ञांतू हे राष्ट्र यज्ञांतू आमी सगळ्यांनी आमगेले आहुती दिवका अशें करून न्हू आमी भारताक भारत करया म्हूण सांगून म्हगेली 2 उतरां हांव हांगा समाप्त करता प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेले स्वाम्याने स्मरण करून हांगा म्हणलें सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात आज होड एक दिवस होड मला होड एक दिवस कारण कसं नाही गीता जयंती परमात्मान कृष्णान यादव कृष्णू म्हणून सांगता ताका तर यादव कृष्णान गीत संगील दिवसो धर्म अधर्म कसलो मला रे धर्मा अधर्माक युद्ध प्रारंभ जालो दिवस समज सांगितल्यार एकडे पांडव एकडे कौरव प्रारंभ जालो दिवस
देव धर्मा ओट्टू असं म्हणून दाखवून दिलेला दिवस. एक उदाहरण आहे. देवानच चेंता का युद्ध प्रारंभ झालं नाही म्हणून महाभारत. आमक महाभारत मेला रीती की महाभारत अरे ते घरा महाभारत जाता अग उलटावर तो नारो दैला रे. महाभारत मला वरतोय ते महत्त्वात भारत्वाच्या महाभारतमध्ये गीयते. महत्वाने भाराने भार मला ज्ञान भांडार. इह यद्यस्ति अंग कसा नसके तर सर्वत्र इह नास्ति अंग कसा नाकी ते कई नाती. भारत ते बरे कोण आहे महाभारत परमात्मान वेदव्यासान तक्क नाम वासिष्ठ कृष्णू. समर्ची कृष्ण म्हणून सांगेल शब्द कोणाक परमात्मा वासिष्ठ कृष्णाक. कित्या 600 वर्ष असूचन खई वेदव्यासा 600 वर्ष असूचन खई धृतराष्ट्र जलो 600 वर्षीय व्यास धृतराष्ट्रम अजी जनत. तेच महाभारत भित्ते रसूची खंचे गीता. तेंदुकुंत गीता दोन्ही देवा आलतो नांदुकून येलेली. गीत भारी सुलभ आता सांगी ना भारी सुलभ. कितल सुलभ बस मिळल्या रे भारी सुलभ. आम कायवर तुम्हाला आवचे ना पदाजो ता काय शिकून येला ता काय मना आवचू ना कोणाक मना आवचू ना. मध्वाचार्य तगेल भाष्य आम बरयत की आम आत ಸ್ವಲ್ಪ बरयत अस ते स्वल्पची कितल स्वल्प म्हणून आम कायवर तुम्हाला आवचे ना. ते मलगडे अनकेल्या सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन. उपनिषद कसा नस की वेदू आम्ही वेदू म्हणून माधवानी उपनिषद वेदांत नाही. वेदांत मला आमक ब्रह्मसूत्र मागीर उलोव्यात वेदूच वेदाच वर्तू सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन. धार काढलेल के वेदाचे अर्थू गीता. तुतुळ सुलभ गीता. आता पुरंदरोपनिषद कितल सुलभ सरे पुरंदरदासाल पद केलो पण आम काय मना वचना यो कसन सांगतो यो. सुदक असं सांगतो सर ऋण सुदक सुदक काही कळतेने सुदक मला ये सुदक त्या सुदक ये सौदक कसन सुदक मला पुरंदरदासान एक पद असं निंदकून कळलं. मडी मडी मला री अनवाळपणाक ताक एक निंदकून एक पद असं कसन त्या म्हण आलोचन करता. तशी गीता सुलभ म्हणले मी सुलभ नाही ते खातीर दोन्ही तो नांदूकून येयल्या देवाले मध्वाचार्याने ती केलें गीता जलरी गीता भाष्य म्हणून एक सुरवे केले आणि गीता तात्पर्य म्हणून आनी एक केलें. दोन गीत दोन तो नांदूकून परमात्मा तो वेदव्यास आसा आमकां दिसता पा कसं नाही तो सत्यवदील पुत्रू. सत्यवती कोण आगेल धुव कोणाली मसल धरतले धुव मोगरांचे आल धुव वय पा तेंदुकून आमकां पुरा दिसता अगस्त्यस तो अगस्त्य कुंभसंभव आहा वय कुंभसंभव तो ब्राह्मण नाही नव्हे. आम्ही सगळं व्यत्यासस मैथुन सृष्टी आम्ही सर्वे आमगेल नियमू
पुराकडे एकूनही मुकट उजायना ते सांगचेस ब्रह्मान चतुर्मुख ब्रह्मच नव्हे तो ताण कोण आवारडी कोण घेतले अरे सरस्वती वय नव्हे ती कोण तागेल धुव नव्हे ती वारडी कुर्ची वय वय नव्हे आमकां दिसता आम्ही सगळं माहीत हो ना देव देवाल नी मुकट उजायना ते ऋषीश्वराल नी मुकट उजायना तो कारण किते तांकां निमित्त म्हण सांगता शास्त्रांत ताका वर्तू केलेलो आसा येशीची हे शास्त्र म्हगल्यार ते शास इति शास्त्रम हें इथम इत्थम शास्त्र सिक्किल्ल्या कळतन विना शास्त्र सिक्कून येतील विशयांनी त्या विशयान चर्चा केल्यार आमकां आंबेडकरान सांगिल्लें आसा मनुस्मृती अशी मनुस्मृती वर्तू ती कोरका म्हणून तातूंत सांगिल्लें आसा अशी कोरका सुलभ ना एक श्लोकाक एक वर्थू कोर न्हू आनी एक वर्थू केल्यार अर्थाक अपार्थ येतलो कितें आमी सांगून येयलेली तें अगस्त्यो ब्रह्म चतुर्मुख ब्रह्म मैथून तांकां तशी न्हय देवांक सांगलां आमी एकाड काडला रे चंद्रमा मनसो जात आहा म्हण सांगता ती चंद्रेम जाल्ला मन ना दुखून कोणाले परमात्माले विराट रूपाले आनी एकाड काडू गेल्यार कोणाल रे कश्यपाल पुत्र खंय इंद्रोही काडता ती वय नव्हे इंद्रोही देवाल पुत्र हांगा पुरुष सुखांत येता आनी एकाड काडला रे दिती लोक आदिती लोक कशी पय कसन वर्तू करता नाका तें दुखून हें सर्वे शास्त्र मिथॉलॉजी म्हणचे वय नव्हे एकाड एक सांगता आनी एकाड आनी एक सांगता हें काडचें कोण पाक आमी मस्त शास्त्र उलयना रे शास्त्र उलयल्यार समजम ना जाल्यार तुमगेले संशयाक उत्तर दितात दिसता न्हू तुमकां तांणी निमगेल्यार कोण हे क्रिश्चियन्स नाजाल्यार मुस्लिम्स नाजाल्यार नास्तिकांनी निमगेल्यार हाका सगळें उत्तर करचें कशें न्हय ताका उत्तर जाल्ल्या करचें गायना आमी एकोलो चंद्रशेखर प्रभू म्हूण चंद्रू ताणें पंचमहावाक्य अद्वैतीक मासूचें 5 वाक्य आनी खंयचें ना ताका समजान पुरा कोरका मनाक गेलो ते वाक्य सत्य की फटी म्हणून निमगला जालें थंय थंय गैद ते सत्य की फटी म्हूण जालें अद्वैत खानी विंगड कसं नाही नाका तो वेद सत्य की नाकी म्हणून सांगला पुरो असो पंचमहावाक्य ताण सांगेन की ताजेर PhD करता ताका ता वायवास वायवा वेळेर वायवा म्हळ्यार इंटरव्यू ते वेळेर हांव ताण तूं इत्ती करूं वता म्हणून हांव इत्ती करूं वता म्हळ्यार ताण सांगेन की हांव मध्वाचार्यान सांगेल सिद्धांत स्थापन करता तें तूं स्थापन कोरका नाका मध्वाचार्य करूंक गेला सांगेन तत्व आमी कसं नाही करच्या ना कोरून जाल्ले आंबोरा कसं नाही निमगोच्या काय ना सांगच्या काय ना आमी आबाव ते शिकल्यार पुरो ते शिकच्याक आमकां जायना आनी आनी तातूंच मंथन करयात विना आनी खंयचेंय करचें ना कित्या तेका शास्त्रान सांगलां की तें कश्यपाली देव जाल्लो सर्वे इंद्रादी देव जाल्लो पुरा परमात्माल दुखूनच आम्ही जाल्यार देवांचेर डुवंच जाल्यार आमकां केलं व प्रारब्ध कर्मान आमी भोमतात तांणी असं प्रारब्ध आमी ना म्हणून सांगना ती तांकां गेले योग्य ते प्रकार तांणी केलेले पुण्या कर्मा फला तांणी ती जाता ते तांकां एक देव योग्य दिता तांगेले दुखून जाता तांकां अतिथीक नांव अथवा कश्यपाक एक गूण आसता आतां पणूस आसा पणसाक आमी ती करता ती पणूस चांग पणूस आसा वय की पणूस पळयता ती चांग बरको पणूस आमकां यो पणूस मेळ्ळ्यार चांग आसा आनी हाजे दुखून आनी एक संतान कोरका म्हणटा ती
ते पणसा बियोव्यात आतां केल्ले यारी ते मुखार आनी एक रीत आसा ते क्राफ्टिंग ते पणसाक क्राफ्ट न्हू तें ग्राफ्टिंग ग्राफ्ट करता ती इत्या ग्राफ्ट करून आनी वयता ती ह्योच बरो आमकां मेळटा घोडू आसा आमकां गुण आमकां तशीच हे देवांक हे दिसता कितें दिसता म्हळ्यार रे हे अतिथील निमित्त तिका एक चांग गुणवंत तपोशक्ती ज्ञानशक्ती कशें पाक तेवे म्हाका मेळ का तो कितें करता इंद्रो अथवा आदित्य सूर्य तो देवाल दुखून जाल्ला वय कश्यपाल पोटान तो निमित्त कोरून जन्मा येता निमित्त तें दुखून ताका दोनी आमगेल नियम आनी तांगेल नियम एक करूं ना स्पश्ट आतां तें जाल्यार आमी पुरा इंडियांत एकची म्हणटा ती एक प्रजा वय न्हय आमकां पुरा केलें नास मागीर इत्या रे अल्पसंख्याक करूं म्हणटा ती नाल्यार रिजर्वेशन इत्याक रे आमी सगळे एक म्हणून ताका अपवादू म्हण आमगेल्या शास्त्रां सांगता अपवाद म्हळ्यार आमगेलो अपवादच न्हय तुगे विचार अपवाद नातील विशय घालचे तो अपवाद न्हय हे शास्त्रीय शब्द अपवादोयम म्हूण सांगता सुरवे व्याकरण शिकोवन तेन्ना तें काडटली तशे आमगेले सर्वय नियम थंय व्हरूं ना अगस्त्य जाल्यार कोणाल पुत्रू म्हळ्यार वरुणाल पुत्र तो देवांश संबूद सत्यवती कोण ती अशी जाल्लेली न्हय कितें जाता ती निमित्त करून तेगेले देवान हें जाता ती क्षत्रियांक वेदाक अधिकार आसा वाडयत मात्र आनी तो निमतान हें केल्या आनी शिकल्या नवें पळय शिकल्या ताका शिकेल्या शिकिनी न्हय ते खातीर तागेलें बोट घेतलें शास्त्राक अर्थ करता जाल्यार रीती आसा अशीच एक शब्द पळोवन आज चर्चा करची तशी कोणे एक शास्त्रीय शिकिल्ल मनीस केन्ना ताका संशयूय येना कित्या ताका एक अशी तो नियम म्हूण सांगतात पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष म्हूण आज आमी लेखतात आमगेले शास्त्र अशी सांगल्या आं बाय अशी आतां तांगेल आसना दुसऱ्यान अशी सांगला कोण ताण अशी सांगला अशी सांगला वय अशी सांगला आमगेले तशी सांगला वय जाल्यार तें सांगीन कशी कित्या सांगला एक शब्द कशी कोरका एक अर्थ कशी कोरका सांगतात राम हाम जाल्यार आतां सांगीन तो राम हाम रमुक क्रीडायाम इति धातोः वर्ब आमगेले सगळे संस्कृत भाशेक 2000 वर्ब्स असे 2000 चिल्लरा एकडे आमच्या पुरो असं ती हे 2000 शब्दांत दुखून तर सगळीच संस्कृत भाषा कितल कोटी शब्द असे की आमकां आयकोत ना आनी कितल कोटी शब्द कोर याद की ते आमकां कोत ना आतां मोबायल आसा संस्कृत भारतीन शब्द केला जंगम संगम जंगम दूरवाणी संगम दूरवाणी दूरवाणी पळया दूरदर्शन आमगेले सनप्रायर न्ही डीडी न्यूज दूरदर्शन म्हणटाने शब्द खंयचो तो दूरदर्शन दूर दूरवाणी खंय दूर दुखून आमची वाणी खंय आकाशवाणी खंय खंयचे शब्द आकाशान दुखून आमची वाणी आमकां शास्त्र कितलें आसा की मुखार
कितलं असलेलं सायंटिफिक न्यायशास्त्र वैशिष्टिक ते वाचूचे मिंगलरी मत गुरपुचे क्षणातूर्तम अतार्किकाः मासातूर्तम अव्याकरणः झालं. 1 महिने व्याकरण शिकणे झालं तो अव्याकरण काही व्याकरण शिकणे प्रयोजन नाही ग्रामर गोत नाही का 1 मिनिट तर्क शिकणे झालं तुम्ही तर्क मला आमगे तर्क नाही तर्क ते तर्क विंगड तर्क ते तर्क शिकिला खंचे तर्क करूयात तीन ते तर्क शिकिल्यार गुणित हे सस्याक 3 कान असते म्हणल्यार स्थापन करतलो तो 3 सस्य असते तशी करतलो तो ताका जाम काजलन प्रमाण हें तें सर्व घाल ताका स्थापन करतलो कशी 3 सस्य 3 कान तें करतलो तो ते तर्क शिकूक तर्क शिकूक काय जालें 1 दिवस 1 घंटो 1 निमिष म्हणून सांगतात 1 घंटो शिकणे जाल्यार ते विसरचे हे आमगेन शास्त्र न्याय नी वैशेषिक ते कणात वैशेषिक मला कणात न्याय मला न्यूतन न्याय असो हे सगळं तुमकां सांगिल्यार काय मना वचूं ना म्हणून आमकां गोत तसं जाल्यार आमी सब्जेक्ट येयले न्हू आमी सांगतात स्वाम्या नित्याक वेदांत सांगचे ना वय न्हय आमी सांगचे और स्वाम्याला आमी निमगीन आमी एक म्हणटा बेंगलोर अंबलमेड आसूचें स्वामी स्वामी ಸ್ವಲ್ಪ वेदांत आमकां सांगता स्वामी तुमकां शिकयता न्ही तो शिकला पुरता ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕುನ್ ನಿಜಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸೂಚನೆ ಮೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನು ಉಲ್ಲೊಂಚು ಪೂರ ವೇದಾಂತ ಚಿಮೋ ಮೀನೆ ಜಲ ತಂತು ಸಿಕ್ಕುಚೆ तार्किक शब्द निघाल्यारच मो हांकां मना वचना तेची सुलभ जान सांगता अशें मग स्वामी स्वामी सांगता ती ते टेक्निकल वर्ड सांगिल्यार हांकां मना वत ना ते सुलभ जान आमगेल रितीर आमगेल सिद्धांत सांगचे आमगेल सिद्धांत म्हळ्यार भारी सुलभ सिद्धांत अनुभव सिद्धांत तो अनुभव वेदाक प्रमाणाक ओट्टू जाल्यार तो आमगेल वेदांत जाले नाही रे तुका सांगून दिता ती सुलभ आसा वेदांत कितें ते आमगेल वेदांत वेदांत कित्या नंतर वेदांत म्हणून अच्युतदासान सांगचे आसा वेदांत म्हळ्यार इत्तें ताका गोत नातील विशय दुसऱ्यांक गोत नातील म्हण की सांगल्यार ते वेदांत जाल्लें अच्युतदासान केन्ना हांवें सांगचे सर आमी आयकत आसरा कळ्ळें सुलभ आसा आमी सांगेले व्हरतो कितें वैशेषिक तितलें वैशेषिक प्रमाण जावन म्हळ्यार रे तीन कान शास्त्र शिकिल्यार अशें इधमित्थम अशें ताका संशय आसूं ना संशय येम नातील म्हण की करतालो तें शास्त्र आमी लेखता ती दुसऱ्याक म्हण की न्हय आमगेले आमी संस्कृत भारती संस्कृत नाजाल्यार काव्या संस्कृत तें संस्कृत शास्त्राचें न्हय आमकां वेदांत शिकता जाल्यार एक रीत आसा सुलभ न्ही न्हय शुरवेक काडटा न्ही प्रथमादर्श बालादर्श मागीर काव्य पंचमहाकाव्य मागीर दशकुमारचरित मागीर तुगेलें कादंबरी इत्यादी पुरा आसा तेंच्या नंतर व्याकरण आवचे व्याकरण जाल्यार तर्क करता तर्क जाल्यार मागीर वेदांत आवता मागीर कणादम पाणी खंयचें शास्त्र शिकयात एंट्रन्स ते हे सगळें जाल्लें आमकां शिकयतात सान विशय सांगतात ते आमी जन्म आमगेलें जिवना विसरून आमी कळ्ळें हें वेदांत संस्कृतांत पंचमहाकाव्य इत्यादी हे माधवान ती करचें म्हळ्यार आमकां एक रीती आसा हें पुरा काव्य पुरा आसय न्हय पंचमहाकाव्य म्हळ्यार कालिदासान भर्तृहरीन पुरा आसा तें सगळें शिकोवचें म्हळ्यार शिकोवन ना तांणी ಅದೆಲ್ಲ ಅಸುರ ವಿದ್ಯೆ जाल्लें तें शिकच्या ना खंय तांणी शिकयता न्ही ती म्हळ्यार सुरवेक सुमध्व विजय मागीर तुगेलें हागेल आसा रुक्मिणीश विजय मागीर ताज्या फुडें रामाकृष्णाल काणी तें नाका तीन शिकोवचें आसा एक हागेन नारायण पंडिताचार्यान मणिमंजरी मणिमंजरीनी वाचिल्यारच न्हय शुरवे 4 अध्याय चांग आसा मागीर 4 अध्याय नाका अद्वैती कशी सोव्यात म्हण रिसर्च केलेलो बूक तो आमी वाचची न्ही रे
हे पुरा शिकोमचे शुरवेक वेदा काव्य सगळं आम्ही हे खंयचेय शिकनी आमकां डायरेक्ट स्वाम्यांनी ते केलें मला काव्य शिकोवंक काम आतां ಪೇರಿ ಜಲರಿ ಆಮೆ ಹಂಗ ಸಿಕ್ಕೇತಾತಿ ಬೆಂಗಳೂರಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪುರಾಮ ಏನ್ ಪುರಾಮ ಲಟ್ತಂಕ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳು ಕುಶೂರ್ ಜಲ ಏನ್ ಚಾಂಗಸ್ ತನಿ ಏನ್ ಪುರಾ ಅಸುರ ವಿದ್ಯಾ आम्ही शिकोमचे पुरा जाल्यार काव्या व्युत्पत्ती मेळटा हे सर्वे शिकिले मागीर शेषाद्रनाथ शास्त्री ताणें शुरवे शिकोवन गेलेलो व्याकरण डायरेक्ट सिद्धांत कळमती कळटा येवन रिच जालें हालांद्यम एक सूत्र तर तुमगेन हल हांगा आसा हालांद्यम ते 2 सूत्र एक 16 सूत्रांतून एक सूत्र इथे मला पाणी न्ही ना वेळू जाता आमकां कोळका न्हय ते सब्जेक्ट येयले पूण सांगता ते हांवें पाणी न्ही ती केलें पाणी न्ही म्हळ्यार कांय गोत नातील मनीस कसने गोत ना ताका अज्ञानी म्हळ्यार अज्ञानी खंय ताका शिक्कू का म्हणून अत्यंत ताल्पर्य आशिल्लो मनीस तक गोरोली इति सिकेलारी मात्या वचना बुद्धी मंगिल ना तो वत्ता गोरोली मन आवचना गुरु ताका सांगता एक काम कर अक्षर ना ताका म्हूण बरोवंक जाय म्हूण बरोवंक जाय अक्षर ना तर गुरु सांगता की तू एक काम कर तावेल त्याची अक्षराची खंयचे तें हाजे कसं ते ओढ आता तुला पेन न्ही आता कला पेन आता भाशेन सांगता जाल्यार ताका येना वेद म्हळ्यार श्रुती म्हणजे वेद म्हळ्यार आयकून येयलेलो ते वय विशय वय येता म्हळ्यार शुरवेक आतां देवनागरी लिपीन येयल्या जाल्यार फुडें एक लिपी आशिल्ली जाल्यार बरोवंचे आयल्यान अर्थ आमकां दिसता एक 5000-6000 वर्ष नंतर म्हळ्यार फुडें ये वेळार ताका येना आमच्या येना ताका गोरून सांगीन कितें म्हळ्यार तूं एक काम कर ते लोखंडाचे ते बॉल्ट तूं हत्तार शुरवे बरय म्हूण तर हत्तार बरयल्यार तुका मातयां बेसता ताणें ताका निंद केलेली त्या चेरडाक जाल्यार ताका आसक्ती आशिल्ली अत्यंत आसक्ती ताणें ती केलें म्हळ्यार ते पेन काडलें न्ही हत्तारी लोखंड ते म्हूण दाखयन बरें आनी गुरूल केलो चे पळय रगत भायर देम तस हत्तार बरयन कळ्ळें आम हाका शिकोवंक मिगेच्यान जाम ना जाल्यार हाका शिकूं का म्हूण अत्यंत ताल्पर्य आसा हाका देव दिव शिकोवन हाका शिकोवंक जाल्यार ज्ञान दिवचें कोणें महादेवान आरोग्यम भास्करात इच्छेत ज्ञानंतु शंकरात ज्ञान दिवचें ताणें महादेवा तपस करी महादेवा तपस करता तपस केलेले वेळेर आख्ख दिसता गे कदाणकी एक ननाद नक्काम नवपंजवारम किती करता म्हळ्यार डमरू करता खंय महादेव डमरू काणो वाजीत खंय बा नवपंजवारम 9 आणि 5 + 14 इंटू = 14 ते सूत्र जाण काढता पाणिनी मागीर सगळेची फुडें दुखून व्याकरण आसा आमगे चंद्र व्याकरण खंय इंद्र व्याकरण खंय प्राकृत व्याकरण खंय कसंकी व्याकरण आसा अवांग स्फोटायनस्य खंय स्फोटायन व्याकरण पुरा आसा कितुकी व्याकरण जाल्यार संस्कृतांतू वर्लेल भाशे प्रभावचे आरांभिने ते भाशे प्रभावचे आनी का ते सगळेच चेंज करका आमगेली जाम आसले शब्द सुका ते आमी सांगीत 2000 शब्द ये खंयचे तुगेले धातू वर्ब हांगी ती करता तो 14 सूत्र करता ते 14 सूत्र ऐकत न्हय ते बेस जाण काढता आमी सांगता मूलधन म्हूण स्पश्ट सांगता मूलधन इतकी एक दिता कॅपिटल फंड म्हूण थोडेच ते धरता
मागीर सगळें व्याकरण निर्माण करता तो शुरवेच सिद्धांत कौमुदी म्हळ्यार मस्त व्याकरण वृद्धिरादेश तो शुरवेक जाल्यार ये तो इथे करता म्हळ्यार आमकां सुलभ ज्ञान शिकूंक आम सांगून एक व्याकरण करून दिता एक पद्दती करून दिता तातूंत दोनी सूत्र इते म्हळ्यार फस्ट सूत्र येता आय उंडरिंग म्हूण ते खाल्ले येता मागीर हांगा पाणनी स्वता करच्या सुत्रान हालंद्यम म्हूण सूत्र करता एक सूत्र रे ते हलंत्यम आमकां 5 दिवस क्लास काडता आसतो आमकां मना वचचें ना यो हां मागीर एक सत्या प्रकरण म्हूण सत्या प्रकरण कळसने मना वचना ऑड स्वामी येयले आमी सांगिना तूं नाका रब्बे आमकां काव्य शिकोवया तो काय उरले न्ही स्वामी येयले स्वामी आमचे आनीक स्वाम्यांनी ती केलें म्हळ्यार स्वाम्याला सांगीन ताणें शास्त्री स्वाम्यान आमकां सांगीन की एक 25 सूत्र मुखार गेला रे ते फस्ट हलंद्यन सूत्र मना वता जायत स्वाम्यान उत्तर न्हू ताण कितें सांगिल्यार आमकां जायना स्वाम्यान सांगीन न्हू जायत आमी सांगता ती ते हलंद्यम सूत्र शिकूंक जाल्यार आमकां कळ्ळें 200 सूत्र मुखार गेले नंतर तुल जटिल तशी व्याकरण रमुख क्रीडायाम म्हूण शब्द बळया संस्कृतान रमू म्हूण सांगिना तेन्ना हलंद्यम म्हूण सांगिना रमू म्हूण ताकी तें म्हळ्यार हलंद्यम हल इत्स्यात मकार गेलो राम गेले मनाक गेलो तुका अवचन रम म्हूण जालें म्हळ्यार थंय आसेन स्वराक्षर गेलो आतां जेन्ना स्वराक्षर कळ्ळा म्हणून गोत्ता आमकां आमी जाल्यार सांगतात मागीर त्या रमा म्हणजे आनी येयले वृद्धिरादेश वृद्ध्येम गा राम यो शब्द ते राम शब्दाक सू आउट हांव जावस म्हूण येता कशी आतां संस्कृत आसना मागीर पुरा संस्कृत म्हळ्यार आमी फक्त एक बुकार वाचिल्लें अन्नम ब्रह्म अन्न ब्रह्म ब्रह्म विसर्ग केल्यार ते संस्कृत जाल्लें अन्नम ब्रह्म सू आउट सू सांगून एक प्रत्यय येता ते सू म्हगेले शब्दाक इति जाता म्हळ्यार उत्स्यात उत जाता स वता स वर्ता ससो जोशो रुहू सकाराक रुकार येता व्याकरण रे म्हळ्यार कशी जाता म्हूण मॅक्स आमगेले तुवें ते सकारा बदलाक रुकार येता त्या रुकारांत तूं इति जाता म्हळ्यार रुकार रकारांत उ वता र वर्ता र ऋषी र न्ही हांगा पुरात कशी ना कृष्णू तसो एक शब्द ना कृष्ण आहा ते विंगड ते स्वर हे व्यंजन र म्हणून त्या रकाराक विसर्ग हा विसर्ग राम हा यो तो राम शब्द अशी शिक्यत आनी व्याकरण तें जाल्यार रामो ताका आवट म्हणत ते कशी पळया तुमी कितले कश्ट आसा म्हूण संस्कृत आमी राम हाम खंयचेच इंडियन लँग्वेज आसा संस्कृत बेस व्याकरण आदेश संधी म्हूण कन्नडान आमी शिकोवचे नासली न्हय संस्कृतान हांवें तेजी आसा आदेश संधी थंय आसा तेंची काडली हांगा आदेश संधी आमी एक विंगडा केल्ले म्हूण दाखयना पुरा सगळे इंडियन लँग्वेजीस आसा संस्कृत व्याकरणच प्रधान ते एक व्याकरण शिकल्यार पुरा व्याकरण जालें तशी खंयचेची लोकांक खंयचे भाशेक एक शब्दा व्युत्पत्ती कळना जाल्यार संस्कृतांत तें आसा ही डेड लँग्वेज न्हय हें सांगचें मनीस डेड लँग्वेज डेड मॅन सत्य जावन आसली भाशा ती संस्कृत तशी आमी मस्त उलयली रे जाल्यार खंयची की आमी चमकले दिसता आमकां हेंच व्याकरण अशें आसता जाल्यार न्याय कशें आसतलो अवच्छेद अवच्छिन्न 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 मात गुरपुगात अवच्छेद अवच्छिन्न इति म्हूण
आजी आमकां म्हणटा एक शब्द सांगिल्यार ताका कसो दोश आसा हेतू दोशू तो हेतू दोश आमच्या ना न्हीदत्त न्हू ಎಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೇನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೇನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ನಾಲೆಜ್ कित्ते अवच्छेद अवच्छिन्न म्हण हेतु दोषू के फर्स्ट हेतु दोष सांगिल ताणे अव्याप्ति के व्याप्ति के यें खै तें खै पुरा सांगिन कसने म्हणावचू न्हू हें सगळें जाल्या नंतर वेदांतां प्रयाण तावेलता किती जाता शुरवेक आमी खंयचे वेदांत माध्व सिद्धांत आमगेले अंदे सिद्धस्तु सिद्धांत हा आमगेल सिद्धांत नंतर खंयचे सिद्धांत येयले नयना एमचे येयना निंबार्काने नसते अद्वैतच निंबार्क अद्वैत जाल्यार भास्करीय तेंच अद्वैत विंगड कांय ना प्रधान जावन आशिल्लो लोकांत तिन्नीच वेदांत वेदांत म्हळ्यार इति वर्तू वेदस्य अंतः निर्णयः इति वेदांतः फिलॉसफी म्हळ्यार इत्तें वेदः वेदांत फिलॉसफी तो कशी तो फिलॉसफी म्हण सांगता ती कशी ताका जाता म्हण आमकां कळ्ळा इंग्लिशान बुद्धी हिंगेन इंटेलिजन्स खंय इंटेलिजन्स आनी बुद्धी व्यत्यास ना संस्कृतात तात्पर्य शब्द ना तेंता कासची वेदस्य अंतः वेदांत म्हळ्यार इत्तें वेदाक अंतः म्हळ्यार अंत्य म्हणून न्हय थंय व्हरतो निर्णयः वेदांत निर्णय कोरका कशी हे शब्दाक कशी वर्तू कोरका ते काय वेदांत ते वेदांतांत व्यत्यास तीन प्रकाराचेर आमी सांगिना तीन प्रकाराचेर तीन जाण सांगता ती म्हण विंगडच कित्या वेदाक वर्तू करचे ते वेदा वर्तू करचे आमी खंयचे सांगचे ब्रह्मसूत्र अद्वैतीन खंयचे सांगचे उपनिषद आम्ही सांगची ते उपनिषद जाल्यार ही वेदूची वय विषय वयता आनी अंगीकार करता ती नाजाल्यार जायना ताका काय अर्थ करू अनर्थ जातलो वेद उपनिषद वेद न्हय म्हूण सांगल्यार अनर्थ जातलो कित्या वेदांत वेदाक अर्थ खंयचे आमकां ब्रह्मसूत्र हे ब्रह्मसूत्र कोण बरयलें रे हे वेदव्यास गीत बरयलें कोण रे वेदव्यासान उपनिषद अपौरुषेय कोणें बरयलो न्ही तो आयकून येयलो देवाले दित्या वेदा समस्तात शाश्वता विष्णु बुद्धिगाः वेद कोणेंय बरयलो न्हय बरयलो म्हूण सांगिल्यार चूक जातली आमी निंगविता ती सुरवे रूक जल्लोल की बी जल्लेली रूक जल्लेल की बी वयल्यार न्हू रूक जाता तो रूखकार दुखून बीज आमचें तो खंयचें जालें निर्णय करूं जमना ते खातीर वेद स्वता प्रमाण म्हणून सांगतली कोणेंय केल्लो न्हय अद्वैती विशिश्ट अद्वैती तांणी पुरात तेंचे सांगचें स्वता प्रमाण आमकां न्ही ताका चर्चा मागीर प्रभाकरा मारच्या खातीर मागीर बुद्धांक मारचे खातीर थंय ताबला मेक जाता न्ही तांकां मारका तशी वेद आमकां प्रधान वेदाक अर्थ करूंक हे वेदव्यासान निर्णायक करून दिल्यांत ब्रह्मसूत्र आनीक तुगेले गीता स्मर्यते च गीता जाल्यार स्पश्ट सांगू गेल्यार हें एक आचार्य म्हूण सांगता जाल्यार गीत शिकूंक गीत एक व्याख्यान बरोवंका दशोपनिषदा व्याख्यान बरोवंका ब्रह्मसूत्रा व्याख्यान बरोवंका यो बरयल्यार उपनिषदाक विशिष्टाद्वैती रामानुजाचार्य एक आयतकी बरयत म्हूण दिसता
आणि पुरा येऊन झाल्यानंतर सांगेल सिद्धांत कसं सांगेन म्हणून सांगू नो वचून वेदव्यासाल वचून पायांगड सोडका ताण जायत म्हणून सांगितला अर्थ तो आचार्य जाता अशी जाय ना बद्री वचू का बद्री वचून आपल्यान कसल सिद्धांत प्रतिपादन केले की त्या सिद्धांत तागेल दुखून हें कोरका आणि तागेल दुखून ऐकून प्रचार कोरका तशी वेदांत म्हळ्यार आमकां खंयचे ब्रह्मसूत्र एक सूत्र दे तक व्याख्यान तर पुरा ओम ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम एक सूत्र तक संबंध पावन 564 सूत्र शंकराचार्यांनी ती केलं म्हणतो वेदव्यासान बरें सूत्र असती तक्का ते समजिसन एक 5-6 सूत्र तागेल वेदांत समजायना हाण ते हें सूत्र सम नाही म्हणून 7-8 सूत्र सोडली सम ना खंय तें सूत्र पळया गुरू कच क्वेश्चन करचें असं सांगचें असं शिष्यादि चेत पराजयम देवा न्हू तें आमी सांगचें नाही वेदांत शिकोवन जण आसता हीच 7 सूत्र नाक्का 7 के 8 ते नाक्का खंय सम ना खंय सगळेंची 563 सूत्रे खंयच्याक सूत्रा संबंध जान आसूचे ओम ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम एक सूत्रा संबंध पावन सगळे सूत्र मेल्यार रे अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम एक सूत्र एक सान उतलेंची ओम ओम अथ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओ वास्तूचे 10 अक्षर एक 10 अक्षराक कितले 12 11 कितले वेद कितले कीची शाख आस आमी शाखलायन शाखा आमचे ऋग्वेद तशी यजुर्वेद आसा कितले की शाखा कितले कीची सामवेद आसा 1000 भार शाख आसा सर्वे अथर्वण वेद आसा ही शाखे के कोरनो खंयचे ते ओर्तूम हेंचे म्हळ्यार हे एक मात्र सूत्रान सगळे वेदाक तेंत सारवत विश्वतोमुखम अल्पाक्षर सगळेंच तक व्याख्यान आमी सांगितलें न्हय तुमकां चर्च म्हूण हें सूत्राक सकटाडे चर्चा करची हें एक सूत्र आसा नवें आमीची सुदा म्हळ्यार रे इतली पळय सुदा ताका सुदा म्हणून कोणें नांव दिनी आमी मागीर दिलें ना विषम पद वाक्यार्थ विवृती हे ब्रह्मसूत्राक मध्वाचार्यांनी ती केलें म्हळ्यार भाष्य बरयलें कित्याक ते ब्रह्मसूत्रांत 4 अध्याय आसा ताका उत्तर मिमांसा म्हणजे पूर्व मीमांसा मला या जैमिनीय सूत्र म्हणटली हे 4 अध्याय आसा 4 अध्याय आसता ताका त्यामुळे आपणांनी ती करता 4 व्याख्यान बरयता समज आमी कशी कोरका म्हळ्यार रे ब्रह्म मध्वाचार्यान आमी मध्वानी ती कोरका म्हळ्यार रे सगळेची सकाळी उठ्ठा न्हू सगळे भाष्य बरयलें आसता भाष्य म्हणका एकोल चमकोल खंय तागेले भावान तशी मध्वाचार्य हें सगळें सकाळ वाचून दुखून बेसला रे भाष्य बेसून वाचिल्या रे रात्री फाल्यां जाता हें कांय वाचूं जमना मागीर पोट्टा बुके जमना कसन खमचें आमकां दिसता 4 अध्यायाचे 4 पादाचे 16 पाद ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ 4 अणुभाष्य अणु सानम अणुभाष्य म्हण करता एकोल चमकोलो मध्वाचार्य तूं मस्त ग्रंथ केला अनेक ग्रंथ केल्या प्रमाण लक्षण खंय तें खंय हें खंय पुरा कथा लक्षण खंय
आम्ही कथा लक्षण मुंगच्यानी क आम्ही ती लेकीन मला रे आम्ही शिकचे पुढे क जसं कशी सांगता आम्ही लक्षण शिकयता पुस्तका नाव पळय कथा लक्षण नाम तशी कथ कशी सांगता ते कथा लक्षण म्हणल्यार निग्रहस्थान म्हणल्यार अत्यंत जटील इतकी म्हूण सांगता म्हणून कळना कशी वाद प्रतिवाद कोर का सांगचे ग्रंथ तो हे कथा लक्षण पुरा केले जाल्ले हे सगळं शिकून बेसल्यार कद्दान जमचे आमकां तू एक उबरन तू बरोवन आमकां सगळे तुगेले सिद्धांत शिकेल म्हण की आमकां जायत म्हणटा मध्वाचार्य ऑन दी स्पॉट इतकी करता म्हळ्यार 4 अध्याय आसनवे 4 शिष्य आशिल्ले आम सांगता बरें या म्हणटा एकल्याक 1 अध्याय सांगिलो दोन्हीच्या 2 अध्याय सांगिलो तिन्हीच्या 3 अध्याय सांगिलो 4च्या 4 अध्याय ताका नांव हें घालें अनुभाष्य अनुभाष्य म्हळ्यार ते आमी सांगिल्लें शुरवे भाष्य बरें मध्वाचार्य अनुसृत्य भाष्य अनुभाष्य आनी तातूंत एक हे असतात एक सुत्राक उदले सुत्राक कूट म्हूण आसतात त्या कुटाक ओटू केले न्याय विवृत्ती नाका ते सब्जेक्ट म्हळ्यार रे सब्जेक्ट चुकतन रे अनुसृत्य भाष्य भाष्याक अनुसृत्य बरोवन दिले कोणाक नांवाचें ना समज पद्मनाभाचार्यान बरयलें पद्मनाभ तीर्थान मागीर जयतीर्थ आमी माधवांक कितलेशे आसा जाल्यार आमकां शिकोवंक आमकां माधवाचार्यान सिद्धांत कोण म्हूण शिकयलें म्हणल्यार जयतीर्थान ताका दुखून आमी ताका एक नांव जयतीर्थ म्हूण कोणेय सांगल्यार कळना भाष्य टिकाकारू म्हणटा आम्ही स्वतः पळयलें आसा तो कितलो छंदस म्हणल्यार तो बरयतलो अद्वैतांत हे ग्रंथांत अशी बरयन्या पूर्व पक्ष अद्वैत सम शिकचे कोण म्हणलो फस्ट अद्वैतीन शिकच्या पळय छंद कोण शिकचे द्वैतीनी अद्वैती तांणी न्हय कितें करता म्हळ्यार एक पण आमकां डावट दिसना भाष्य अशी बरयन्या ह्यो जयतीर्थ फटी बी सांगता फटी सांगत म्हण न्हय एक पळोवंक का विवृत्ती विवृत्ती की तागे ना बामती 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 भाष्य कळ्ळें मी तेच सब्जेक्टाक थंय ताणें सांगिल्लें आसा एन्ना सुत्राक तो अशें दिता तसं कळ्ळें ताण ते भामतीकारान 15 पेज बरयलो विशय ह्यो जयतीर्थ ती करता म्हळ्यार एक पॅराग्राफान ताणें सांगीन पुरा कंटेंट्स एक पॅराग्राफान कंप्लीट तितूल बुदोवन देशांतिक म्हणटा ती अद्वैताक अशीच अद्वैत विशिष्टाद्वैता बरयलेलो तो सांगता जयतीर्थ आमकां एक व्यत्यास ना तागेले ग्रंथ तशे आसा विशिष्टाद्वैती देशांतिका आहा वेदांत देशांतिका आहा येता तांगेले भाशा येता तितूल जयतीर्थ ताण बरयलेंत विषम पद वाक्यार्थ विवृत्ती सगळेची माध्व सिद्धांताचे यथार्थ कडेर शिकूं काजलो ग्रंथ एक शिकिल्या पुरो जाल्यार तो शिकूं का जाल्यार सर्व शिकून जाल्या नंतर जे आमकां तें शिकूं नाजाल्यार शिकूं जमना कारण सरे म्हणावचें ना इतले सगळें शिकून जाल्या नंतर तें शिकचें बालानां सुखबोधाय वै वै बालानां बाल कोण म्हूण शिकूं का फस्टच तितले विषम पद वाक्यार्थ विवृत्ती तो एक ग्रंथ मागीर येता ती सुधा सुधा म्हळ्यार अमृत सुधा वा पठनीया वसुधा वा पालनीया सुध शिकू का खंय नाजाल्यार प्रयोजन नाजाल्यार तूं वचून राजभार करी खंय भाष्यम वा पठनीयम महाराज्यम वा पालनीयम भाष्यांत तुवें सांगता व्याकरण भाष्याक पतंजलीले
तशी अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ तो आमकां सुधा सुधांक मंगळ न्ही सुधांत पंडित सुधा मंगळ केल्ले म्हण सुधा मंगळ न्ही सुधांत यथार्थ सांगचेला सुधांत सुधा मंगल म्हणून मंगल करचे दिवस मला सिक्किल्यान देवा समर्पण करचे तर सुधा मंगळ आनी खंयचेय नाही ताका मागीर मस्त जनान टिप्पणी बरयली आसा अत्यंत श्रेष्ठ टिप्पणी म्हळ्यार परिमळाचार्य सुधा म्हळ्यार ते अमृत म्हूण अमृता परिमळ कोलका जाले पोरमूड तेंत राघवेंद्र स्वाम्यांनी बरयल्लो परिमळ तेन्ना कोणेय आमी वेदांताच्यान सांगचे परिमळाचार्य म्हणचे राघवेंद्र स्वाम्याक तागेल्या भशी श्रेष्ठ बरयलो तर श्रीनिवास तीर्थ भाष्या भशी दशप्रकरण म्हणून आमी फस्ट शिकचे वेदांत एंट्री जाल्यार शिकचे ते ताका श्रीनिवास तीर्थ म्हणून नांव तीर्थ न्ही तो ग्रहस्थ राघवेंद्र स्वामीजी तागेले ज्ञानाक हें करतात आज जाल्यार उतरादी मठाचे वचून तागेले ते घर आसा ते वचून पूज करचे ಹೊನ್ನಾಳಿದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ तागे ಅಂತ बेस्ट व्याख्यान अनेक आणि बरें आसा वादराजान बरें आसा ग्रहस्थान मस्त बरें आसा मस्त व्याख्यान तातूंत अनेक यादपत्य म्हण राघवेंद्र हांगेले उतरादी मठाचेच कशी राघवेंद्र स्वाम्याक तुले विद्येंत बरी याद आसा की तशीच हांगेल्यान भितरी रघुत्तम तीर्थ म्हणून उतरादी मठान जाल्यार तें पब्लीश जायनी मस्त पब्लीश म्हळ्यार पुस्तक पब्लीश न्ही तांगे विद्वतय पुरा विशयी समज सांगल्यार तांणी सांगचे आमी स्वामीजी रे आमी सांगता ती स्वाम्याक मंत्रालया स्वामी केदान फेमस जालेले म्हळ्यार तेका की राजकुमारान एक सिनेमा केले न्ही खंय ताजे नंतर फेमस जालेले तांणी सांगीन आमकां आयकोत ना आमकां कशें शिकोतू ते बेंगलोरान तूं 200 मृत्तिका वृंदावन आसा खंय तांणी सांगीन आमकां आयकोत ना आमी खंय वच्चे न्ही तुमकां आयकता आमी खंय वच्चे ना म्हूण तांणी सांगचें स्वामीजी रे हे त्याग करचे म्हळ्यार मृत्तिका वृंदावन ते एक व्यापार खंय सांगना आमी विशय इतली म्हूण नाका तांणी सांगता ते कोणे तांणीच आमकां शिकयलेल्यांनी सांगीन आमकां असो तशी तांगेल्यान तूं भितरी आमकां दिसता रघुत्तमाल तीर्थाल शिष्य सुखाय यदुपत्य शिष्याल शिष्य यादुपत्य यदुपदाचार्य म्हण तांणी मस्त ग्रंथांक व्याख्यान बरयलें आसा तेंत तो शिकिल्लो तें यादुपत्य म्हळ्यार तें इत्ती म्हणून जनपदांक कळेश ना इत्ती पळय सुदा सुदा सुद जाल्यार सर्वे जाल्ले म्हणूय न्ही लायक आराम बील म्हूण लायक अध्ययन आनी ताचे वेरूत ग्रंथ आसाय चंद्रिका आसा तर्कतांडव आसा न्यायामृत आसा न्यायामृत म्हळ्यार तें म्हूण भारी सुलभ विमतम अनारंभणीयम अन्यथा प्रतिपादकत्वात् एक वाक्य मध्वाचार्याने प्रपंच मिथ्यात्वानुमान खंडना व्याख्यते प्रथम ग्रंथ श्लोक तयो तक्का विमतम विमत जानसीन तुमकां सांगिल्यार नाका करते उतले मनावर एक वाक्य कितले बुद्ध्वंत म्हूण सांगचे खातीर मात्र आमी सांगता ती आमगेले मालगडे ताका अद्वैत आख्खानी आमचे खातीर करचे वाक्य ते तर्क ते एक वाक्य धोर न्हू कितली चर्च जाल्या म्हळ्यार व्हड चर्च जावन ते सत्य मध्वाचार्यान केल्ले न्ही म्हण सांगिल्ले ग्रंथ होता न्यायामृत इतूल दाट आसा ते न्यायामृताक खंडन करून आमकां कशी माध्वांक सुधांत पंडित की तांकां अद्वैतीक व्हड ग्रंथ म्हळ्यार अद्वैत सिद्धी तांगेले व्हड ग्रंथ ताका कांय खंडन मंडन जालें ना तें जातस
अद्वैत सिद्धी एक वाक्याक पळया तुम्ही संस्कृत भाषेन कितल चर्च जाता तितूल चर्च जाता अशी नाही तुतले ज्ञान तुतले प्रभाव आणि के शिक्षा अस कितले शिकूयात एक आमी सांगेन आधा तो ब्रह्मजिज्ञासा म्हणून सांगेल सूत्र त्या सूत्रा संबंध बाम 100 पेज असताना ಒಟ್ಟು सुद्धा ग्रंथाक 600 पेज असूचे तातूंत 100 पेज ओम आधा तो ब्रह्मजिज्ञासा व्याख्यान टीका जयतीर्थाली ताका टीक जावन 15 पेजा 15 वॉल्यूमा बूक देवलेलो सर एक वॉल्यूम 15 वॉल्यूम पळय आमगेल मालगड्या हेंची काम असी न्हय म्हणले कुका तुमी हेंची काम असी इतकशी हेंची सिक्कोण ज्ञान तवळ सांगिने भारत भा मला प्रभा ज्ञान ज्ञानांत रद असील आमगेल मालगड्या आज तें जाम का जालें न्हय ताका एक मार्ग जाम इत्या आमगेल समाजांत मस्त कोणेय ना सुदांत मस्त कोणेय ना म्हूण सांगुयात कितल वर्ष फुडें लास्ट सिक्कील मिळाला रे तो एळवींचो एळुपुन्ना म्हणून तोरूर लग्गी एकोलस गांव आशिल्लो थंय पै आशिल्लो रामचंद्र पै दामोदर पै तो दामोदराचार्य म्हणून मागीर गोकर्मडे स्वाम्यान ताका नाम दिलें तो अष्टमडे वचून आमगेल GSB मेरियाद वंचयतालो तितून आशिल्लो तो बुद्धवंत दामोदर पै तो तितूल बुद्धवंत फुडें आमगेल समाजांत ऐकीन मस्त जन आमगेल शिकून वता न्ही पद्मनाभपुराणीक आमी बरयले बुकां निकलतना बोनेन स्वाम्यांनी काडपाडी नायक कस ती ಒಕ್ಕದಾಜ್ ಬೋನೇಂದ್ರ ಅಪ್ರೊಡಕ್ ತನಿಖೆ ಅದನ್ನಾಯಿ ಯತ್ನ ಕೊರ್ತಾಲೆ ते यत्न करचें ना स्वाम्यान एक रास दिला तांकां अशी एक बडमम्मा तुमी 1 रुपया दिताय जाल्यार सुधांत पंडिता 20 रुपया दिमका रायस आसता तांगेली घरांत तुतूल उदग्रंथ तो तस जाल्यार 1000 जण आमगेले आंत आसचे न्ही आमगेले आसचे न्ही आतां मागीर उण जाता गेली सुकृतेन सोम्याल काला वर्देन सोम्याल काला के मस्त लोक आसले मागीर उण जाता गेली दशग्रंथीवरान कितले आसले आमगेल्यान उण जाता गेली मागीर कशी म्हूण आमगेले आंत आमगेले स्वाम्या शिकेन न्हय गोकर्ण माधव भटान शिकेन आमगेले आसले न्ही तशी मस्त मागीर स्वाम्यान आमगेले स्वाम्यान मस्त प्रयत्न केलो कोणेय जाणा मंगळूर पाठशालेंच्यो प्रतिवर्ष हेंचे आमचे इथं वार्षिकोत्सव ते वार्षिकोत्सवांत स्वाम्यान निमगुचे कोणेय शिकू आमचे आसाय रे आमी शिकयता तुमकां कोणेय यो आमी तुमगेलें जीवन आमी पळोवंक येता ते गोतनातीन कसं कसं नाही बरयता न्ही स्वाम्यान प्रयत्न करी म्हण स्वाम्यानी हट कोण तांडू नाडू जातो कोणाक गजी कोणेय उठ्ठा आमची ना आमगेले शिष्य स्विकार आपण 4 जाण येयन तांकां शिकयता ती म्हण 4 दिवस चमकून ते 4 वाटेन गेले कितले प्रयत्न केल्यार ना एक 2 वर्ष 1.5 वर्ष पुढे तो रामकृष्ण करून येयलो मागीर आतां योस मागीर स्वल्पपण शिकिल्लो पवन आशिल्लो तो मागीर सरलो म्हणलें शिकला तो वेदांत हे सुदावचे न्ही तो कित्या आनी आतां तो योवेय स्वल्प शिकिल्लो भंडारकर तो सुद्धा केदराय शिकू का म्हणलें खंय जायना म्हळ्यार तें भाग्य जाम का रे देवान लेखू का न्हय आमगेले मात्यांत असीन जाम का न्हय तितून चांग एक उदग्रंथ जाल्यार ताका शिकची रीत आसा ते शिकिल्ले प्रकार मात्र जाल्यार मात्र ते तितून सबार घट्टी जाता न्हय आनी विद्या खंय आसूं का मात्यांचो सुका विना कंठाने सुका तशी आज एक चांग एक दिवस जम कित आमगेल्या समाजांत आनी एक उजवाड आमकां कसरे असो आज तो मात्र नाही आज आमगेल्या समाज आमी नोट केले नस
ಕೆಲವು ಜನ ಸಿಕ್ಕುಕಾ म्हणून ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಸ आता 2 वर्ष पुढे 3 वर्ष पुढे यो इलोलो गंमत बुरुडे संदेश तो इलोलो स्वामी गुरुपुरा इलोलो कित्ते स्वामी मिगेल चल्ले आग ओरनो आम अंग घालता खई स्वाम्यान खई पूर्ण प्रज्ञा घालका की अंग घालका खई तुगेले मंत्रालयात थोड्या सांगितलं ताका कितल ताल पर्यस म्हूण पळोवंक ना रे आमकां तांगेल पेटोवंक जा खुश ना कित्याक मड इती म्हणू इती म्हणून आमी सांगू जायना तें आतां पब्लिकली आमकां केलें आमकां गोत्त आमकां अनुभव आसा तो जाल्यार थंय सिक्क न्ही तो वचून हांगा सिक्किल्लो खंय राबोवन बिंगड कडेन नाजाल्यार ते आमकां नीज करून दाखोवचें तो येयलो आमचे सुरवे पाठशालेक घालया रे आमगेले मनान एकल्यान येयला पूण हांवें आतां थंय शिकता रमेशाल पूत शिकता कुंबळे एकल्यान जाल्यार जाता म्हूण आमकां आमगेले रितीर शिकोवंक गा म्हूण इथे म्हळ्यार आमी शिकिल्ले री व्हड स्वाम्यान शिकिल्ली रीती आसा ते रितीर शिकूं का आमकां स्वामी म्हळ्यार कितलो आसले म्हळ्यार आमी तावळे सांगिना नरसिंहाचार्य निग्रहस्थान शिकोवंक गा आमगेले रामाचार्य येयलो प्रमाण पद्धती शिकोवचे शुरवे करून तो आमगेलो स्वामी देवरे निग्रहस्थान ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೈ स्वाम्यान कळलेले उतरा सांगेन की तें शिकोवन मागीर कसन शिकोवचें तुवें निग्रहस्थान ಮಾಡಲೇಬೇಕು तो ताका काय शिकयन तें समज मागीर सुदांत सुलभ जाता त्या वेळी ಮಾಡಲೇಬೇಕು तो केदना ते शिकोवचे आमचे 4-5 पर्यंत मात करपी तो म्हळ्यार तुला कश्ट आसता वाद प्रतिवाद कशें करूं काम स्वाम्यान तेची जाम काम आयत मागीर तें देखून स्वाम्यान शिकिल्ली रीती आसा तशी जाम काम आमकां तशी जाम का म्हण म्हणना आमगेले अंतशल विद्वांस जाम का तूं आज सुरव्यांक पळ रे मागीर शिकोवया मागीर पाठशालेक घाली जायत आनी एक व्हडली मेळ्ळार सांग नवें निमगे ಏನ್ जालें आतां जाम न्हू स जान चेडू शिकतात तें जाल्लें पेरी एकोलो येयलो तागेन 2 जान चेडू आमी घालता स्वामी मागीर मुखार शिनी मेळ्ळें तें जाम का न्हू एक कित्याक आमकां संतोश कित्याक आमगेल्या समाजान डॉक्टर आसा ती इंजिनियर आसा ती सायंटिस्ट आसता ती जाल्यार नातिल्लें आमकां खंयचे विशयी जाम का की तें ना आमकां आमी ब्राह्मणांक प्रधान कर्तव्य तें अध्ययन अध्यापन वेदाध्ययन वेद शिकिल्ले मेळटले रे हे आमी लेखता ती ब्रह्माम म्हूण तें कर्मांग हें विंगड कर्मांग आनी वेदांताक कासने संबंदू ना जाल्यार संबंद आसा वेदांत शिकिल्ल्या कर्मांक कांय ना वेदाक अर्थ करचें कशी म्हूण सांगचें वेदांत तूं कर्मांक कित्याक अशें करका म्हूण निर्णय करचें वेदांत हे शिकल्यार इत्तें तें शिकल्यार इत्तें म्हूण निर्णय करचें हें खंयच्यो संशय येनात आमचे तें वेदांत कर्मांग बरी सुलभ ते मेळच्या पुरो ती जाल्यार असल आमगेलें शास्त्र शिकिल्लें ना आतां आमगेल्या समाजाचो चांग एक ज्योतिश मेळ्ळा रे हां म्हणटले कोणें ना ते आमगेलें उणेपणच व्याकरण शिकिल्लें कोणेंय ना ते मात वेदांत व्याकरण शिकिल्लें कोणेंय ना म्हूण सांगुयात तेंगेलें आमी एक आमकां कृष्ण नंबुद्री म्हूण येतालो कोलो पुण्य नंबुद्री कृष्ण नंबुद्री थंय बेसतलो आमगेलो मुखार अंबला मेळटा आसूचें ना वारा 2 दिवस येतलो तशें हातूय बेसतलो सिद्धांत मदीं आसता न्हय ताका दोळ धांकून सांगतलो तो सिद्धांत कौमुदी बालमनोरमा ते बालमनोरमा ताका व्याख्यान ताजें व्याख्यान जेन्ना भाष्य आसा पतंजली तें कंठ आसता ताका
ताका व्याकरण मात्र येतना आनी खंयचें एम ना पयर आमकां मेळ वयलेलें ते तिरुपतींत गेले हे कॅम्पान गेले कॅम्पाक ते एक त्या जाण येयलेले ते क्वेश्चन एक सांगताय पळोवंक ते निरुक्तनी कंठस्थ आमगेल्यान एककोल ना आमगेल्या समाजाक ते उणेपणच आज खंयचे असो ताका एक प्रारंभ दिनेश कामतीन आमगेले कितें की म्हणटा और स्वाम्यान ताका मेळ्ळेले वेळेर तो संस्कृत भारती जाल्यार ताका आसक्ती पळया आमी ताका ते मिर्याद दिवंक ताका तो संघांत तिगे प्रचारक जावन आशिल्लो ताका प्रचार जावन सुचना आपयलो संघाचो व्हड मनशान मुस्ता मोहन भागवतात आपोवन सांगेन की फाय दुखून तूं संस्कृत भारती काम करी म्हण म्हाका वाचूं येना संस्कृत अक्षर येना आमी कितें तूं कर येता तुका आमकां दिसता ते वेळार ताका 50 वर्सां न्हय आं 55 ताका तेंचे संस्कृत आतां हें न्हय ताका वाचून येना जाल्यार मागीर 10 वर्षीं ताणें मन्न देव न्हू ताजें तूं एम ए केल्या संस्कृतान आनीक बरोवन जाय येता संस्कृत उलोवन जाय येता ताण उलोवचें म्हणून संस्कृतान उलोवंक जाय ना आमकां आलोचन करूंका जाल्यार व्यत्यास आसा आमकां म्हळ्यार ताका हें चितें उलोवन तेज अभ्यास असो सरळ की कठीण की सांगेन आमी सांगेल ते खातीर सांगेन न्हय मन सिक्का म्हण एक मन केदान येता की मनशा जाता आतां तोच तो डिग्री जावन +2 जावन अकावंटन्सी आशिल्लो तो स्वाम्याल केदनाय वतालो तें दिसून ताका शिकूं दिसन ताचे फुडें आमी पेर तो आमकां आंबला मेळटा आमच्यानी आमकां हास टप्पीन उडगा आशिल्लो यो न्ही बापूय ओर स्वाम्यांनी आंबला मेळटा हातूंक कोच्ची वच्चे ते पण्णमंगळूराक सौख्य ना त्या वेळी ते मागीर रस्ट जावन कोची वचे भायर सरचे दिवस ही दोग येयले न्ही पूत बापसूय पुतूय करून येयले नमस्कार केलो स्वामी नरसिंहाचार्यान सांगिना यो संस्कृत शिकता स्वामी सरळ संस्कृत म्हणच्यान उडगा आसलो आमकां किन नामोद्भव आहा खंय स्वाम्यान एक शब्द अक्क मना वचे न्ही कळवे स्वाम्यांनी तिका म्हणला व्याकरण मिक्स करून निमगेले शब्द मना वचे न्ही तवळेचे हां भवतः नाम किम तवळ सांगेन मागीर वर्तुगे संस्कृताचे सरळ आसा जाल्यार जात न्हय तशी मला थंयच पेर जाल्यार रे सुदांत जावन येयलो थंयच आमकां मेळांतूच उडगा आमकां कारण कितें आमगेल्या समाजान ते एक न्हय आनीक मस्त जमचे तशें आमकां वेदांत मात्र न्हय ज्योतिष की व्याकरण की न्याय की निरुक्त कोणेय ना त्याची मीमांसा की पूर्व मीमांसा ह्या संस्थानाची नाजाल्यार समाजाची व्हड ब्राह्मण समाजा आसती ती आमी सरस्वती सेवा करचें ती भारती सेवा करचें संस्कृताची समज भारती म्हळ्यार सरस्वती तिगेल सेवा करचें आनी हे जाल्यार आज व्हड एक दिवस आमी जाल्यार 1 घंटो तुमी उलयले वेळार आमी उलोवंक नाका कळ्ळें तशें व्हड एक दिवस इत्या गीता जयंती दिवस आमगेल्या समाजान जाल्यार आनी के जाल्यार असलेच विद्वांस सृश्टी जावन आमगेल्या समाजाचे मुखारचे इत्या फुडें आमगेल्या समाजान देखून दुसरो वता न्ही आज आनी के जाल्यार आमगेल्या समाजान तसलेच जावन आमगेल्या समाजाक गौरव वृद्धी जमचे तशी व्यासरूपती नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशान महालसा नारायणीन अनुग्रह कोरका मात्र न्हय आनी के आमगेल्या समाजाक देवू धर्म म्हूण प्रितीन चलचे तशी देवान भक्ती श्रद्धा विश्वास दीव न्हू आनी मात्र न्हय आनी के जाल्यार आज ते चल्ल्यान जाल्लें म्हूण न्हय प्रारंभ जाल्ल्या आनी के जाल्यार शिकचे जावन तागेलें जीवन जाल्यार चांग रुपार चलचें तशी देवान अनुग्रह कोरका म्हूण पुनः देवाल प्रार्थना करून मुखार जाल्यार तुमकां जाल्यार एक संस्कृतान व्हड विद्वांस न्हय संस्कृत शिक्का म्हूण एक प्रिती आमची तशी व्हड संस्कृत न्हय सरळ संस्कृत जाल्यार शिकच्या तशी प्रेरणा देव दिवो चांग मन दिवो तसो न्हय आमगेल्या संस्कृताची
ಸೇವಾ ಕುರ್ಚಿ ತशी ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ मला रे संस्कृत आची सेवा कुरची तशी भाग्य देवान दिमची तशी अनुग्रह कोर का म्हणून देवाला प्रार्थना करून मला बेतात गुरुराय पाहि परिपाहि चरण जन अगनाश भकुत जन पोष शरण जन अगनाश काशी मठ संस्थान की वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा श्रीनिवासा वेंकटेशा गोविंदा व्यासदेवती नरसिंहा गोविंदा गुरु महाराज काशी मठ के गुरु महाराज